कॅट केला हे भशेन तुवें कॅट केलो कितें इशू की CRZ नोटिफिकेशन तुका खाजन जमनीन कन्स्ट्रक्शन करूंक अलाव करता काय म्हणून तें तुवें उत्तरूच दिवंक ना तें बरें तुवें टक करून मारली सायड. आतां हो सायड जी मारल्या तुवें त्या हातून तुका हांव आतां विचारता हें जातकर तूं थंयचे शेतकऱ्यां बरोबर तूं नॉट MLA मिनिस्टर तूं वचून ते बोरयेचे आनी लोटलेचे शेतकऱ्यां बरोबर बसपाक तयार आहा की बाबा कित्याक म्हाका सारांश जो कळटा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट सांगता ते भशेन ब्रीज जातलोच. आतां कोणाची जमीन वचपाची म्हजी काय तुजी हो इशू म्हण हो सारांश तो घेता हें म्हजी काय तुजी आनी तातूंत सगळ्यान बेस्ट अलायनमेंट खंयचो हें उलोवपाक तूं वचपाक तयार आहा आनी ते शेतकऱ्यांक आनी लोटलेच्या लोकांक मेळपाक तयार आहा कित्याक तूं लोटले ह्या दिसांनी भोंवता म्हणटा तुवें वचूंकूय जाता आनी तांकां मेळूंकूय जाता हें तूं तयार आहा काय म्हणटा हांव करपाक. स्पीकर सर आमी GCZMAचे एप्रुवल जे आहा ह्या प्रोजेक्टा खातीर ते इन प्रोसेस आसा तुवें म्हटलें त्या प्रमाणे हय इन प्रोसेस आसा ताजें एप्रुवल आमी घेतलें. ओके दुसरी गजाल तेणी लोटलेंतले जे शेतकरी आहा पळय न्ही पयर मिनिस्टर गडकरीक मेळपाक आयिल्ले तेन्ना तितक्या जाणांक हांवूय पर्सनली मेळ्ळा त्या मिटिंगेक आमी दोगूय जाण मिनिस्टर आनी हांव आसलो आनी परत त्या शेतकऱ्यांक मेळपाची म्हाजी तयारी आसा. हांव गोंयांतल्या कोणायकू ज्या ज्या विशयाचेर जाय पळय न्ही ताका प्रत्येक फावटी मेळटा आनी त्या खातीर तेंचे जर इश्यूज आसत जाल्यार हांव पर्सनली इंटरव्हीन करता आनी रिजॉल्व करता. ना कित्याक हें म्हाका स्पीकर सर अक्रॉस पॉलिटिकल लायन्स हें कितें फकत ताजेर फार मारपाचो न्ही ब्रीज जावंक जाय ब्रीज जातना लोकांकूय कमी त्रास जावंक जाय आनी तें करपाक तो जर मेळटा जाल्यार तांकां सगळ्यांक आयडिया एक कडेन. हांव म्हणना की तुजो मंत्री करना म्हणना ही इज ऑल्सो डुईंग इट इज अ लोकल MLA इज रिस्पॉन्सिबल इनफ बट मे बी यू कॅन स्पीक टू देम स्ट्रेट अवे. गोवा फॉरवर्ड बीन सीट घेयना मरे तो फॉरवर्डाचो सीट असो घेनात आमी फॉरवर्डाचो अशें करून एनावन्स करून घेनात तो एनावन्स करनासतना घेता तुमचे आमी कशें उडयल्या ते पळय मरे पयलीं शिवोले सालिगांव एनावन्स करून उडोवना अशें पाकीट मारला ते इंडिया ब्लॉकचे वेगळे कितें तरी चल्ला. श्रीवेंद्र वेगस उलयता हेची जी स्टडी आहा बाणावले घे 2000 बाणावले बुडयली तुमी आतां थिंगाय बुडयना काय तेंच सांगता बाणावले बुडयन कितें केलें तें चोयली तुवें आतां प्रश्न विचारचो तें म्हणलो आतां मुच पडटा बरें ती स्टडी जी आली 2016 केली जेन्ना जुवारी ब्रिज वॉज नॉट बीन कन्स्ट्रक्टेड नाव नवी जुवारी ब्रिज आयिल्ली आहा. So the purpose of that study in order to have this boring bridge was based on the study in 2016 when the Zuari bridge did not exist, the new one. आतां नवी आयल्या सो नवी आयल म्हणटरी नव्यान पोतोन स्टडी करून ती ब्रिजा अलायनमेंट एज एन ऑल्टरनेट दिलो नंबर 7 ऑल्टरनेट 7 दिलो तेच प्रमाण कन्सिडर करपाचें म्हाका दिसता कितें प्रयत्न केल्लो हॅव वी डन अ न्यू स्टडी बिकॉज वी आर गोईंग ऑन द फॅक्ट्स ऑफ 2016 and 17 आनी 2016-17 फॅक्ट्साचेर जुवारी ब्रिज आसोना आतां नवी जुवारी ब्रिज आहा दोज फॅक्ट्स डू नॉट सेंड द सेम. So have we done a new study now and based on the new study are we proposing this bridge? If not, what is the plan to do the new study? स्पीकर सर ऑनरेबल MLA जुवारी ब्रिजा वयल्यान कमी गेला. ओके तो हालीं फोंड्या बीन येवंक ना आसतलो कदाचित ताका फोंडेच्यान तेवटेन तेणी नॉर्थाक थोडोसो केन्ना तरी येवपाक जाय. ओके आमी ताजी जो स्टडी म्हणटा पळय न्ही एनवायरमेंट इम्पॅक्ट आनी तेजी कॅरींग कॅपेसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलरली रोड ह्यो दोनूय स्टडी ज्यो आसा पळय न्ही ही दोनूय स्टडी केल्या आनी ताका तेजें म्हणणें इतकेंच आसा की आतां जुवारी ब्रिज जालो म्हणटा उपरांत तुमी नवीन ब्रिज आनी कित्याक बांदता. ओके नवीन ब्रिज बांदूं नाका आसा तोच ब्रिज परत तो चलोवन पळया असो तेजें आसतलें कारण बरेचशे फावटी आमी आमचे प्लॅन करता आसतना आमी सदांच म्हणटा इट इज एन विकसीत भारत 2047 विच इज अ विकसीत गोवा 2047 हाजो विचार करून प्रत्येक प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो आमी विचार करता. वी आर नॉट शॉर्ट टर्म इट इज अ लॉंग टर्म विजन दवरून काम करता. शॉर्ट टर्म स्पीकर सर जाला आसतलें तें हांव ना म्हणना. ओके आमकां कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आसा तशें परत रिपेर करून घेवपाचें आसा. स्पीकर सर आन्सर म्हाका दिल ना आन्सर दिल ना घुस्पाईन ताणें कितें सांगिलां पूण स्टडी कोल्या ओ केल ना तेजें आन्सर दिल ना सो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दॅट देर इज नो स्टडी. स्पीकर सर आन्सर दिवपा जाय न्ही बस बसून आन्सर दिवपाचो आन्सर दिना सो घुस्पायता स्पीकर सर वेन ही डज नॉट हॅव एन करेक्ट आन्सर एनवायरमेंटल हे तें म्हणलें आनी घुस्पायलो हांगकडे स्पीकर सर वेंजे वेगस आज बाणाल्या जाल तें हाल्या बोरी जातलें
स्पीकर सर खजान लेण आज जे भाणाल्या जाला ते इंक जातले परत जातले अँड दिस इज आय एम पुटिंग ऑन रेकॉर्ड स्पीकर सर एक क्वेश्चन विचारपाक गेला आसा आन्सरू दिलो एनजी वेगस आन्सर दिलो ना speaker sir. एनजी वेगस तुझो क्वेश्चन आसा तो विजय सरदेसाचो तुका एक क्वेश्चन विचारपाक गेला आसा Because sir, तुझे आन्सर दिले pointed question, Bab Vijay had pointed out that there is fear and anxiety in the minds of the people कि कोळसो या रस्त्यार वयतलो म्हणून. This is a joint question. नाही, by तुम्ही me. गुणांक म्हणून सांगता There is one PWD letter. I would place it on the table of the House. This letter, because what does it say? It says that the proposal to construct a flyover from Dabolim to Verna, as well as selecting alternative 7, by giving consideration to the shortest distance from on Traffic National Highway 17B, leading to Mormugaon Port as its priority. Because this is the letter. This has created fear. Sadhya Mormugaon Port ke chalta chod kolso. So this is the fear of the people that coal will be transported, and your letter states that Mormugaon Port Trust has been given priority. So this Honorable Chief Minister Vijay Tumache clarification di. Is the Speaker, people sir. and the farmers important or Mormugaon Port Trust is important? स्पीकर सर त्यांनी लेटर दिला ते माझ्या डिपार्टमेंटान दिला म्हाका खबर आसा ओके लेटर दिला ते बी ती ताज्या म्हायती खातीर हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता इट इज एक्चुली जो आहा पळय न्ही हो रोड जो कनेक्टींग फ्रॉम द तुजो NH17 टू द मार्मागोवा पोर्टाचेर जो ताका क्रूज टर्मिनल येता वीच इज फॉर द ट्युरिस्ट हो ताका लक्षांत ना किंवा कदाचित खबर नासतलो फुडल्या वर्सभराच्या भितर म्हणजे जे ट्युरिस्ट मार्मागोवा पोर्टाचेर येवपाचे आसा पळय न्ही ते बी इंटरलँड टुरिजम जर मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी वाडोवप इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल I am only specifically saying currently मागीर परत तुम्ही म्हणटा हांव आसता म्हणटा आय एम व्हेरी मच सिरियस पोर्ट कनेक्टिविटी ही जी आसा पळय न्ही सद्या चलत MPT होगोत कोल माय बॅन कोराय मरे स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर एका उतरान तुका परत सांगता हांव टुरिजमाची इन्व्हेस्टमेंट पोर्टाचेर जी जाता पळय न्ही इट इज आय थिंक मोर दॅन 500 crores आमी थंयसर जो टर्मिनल बांदपाक घेतला बाय डबल इंजीन सरकार अरे बाबा जो क्रूज टर्मिनल बांदता पळय न्ही तो कोळसो हाडपाक न्ही ते टुरिस्ट येवपा खातीर बांदता हें लक्षांत घेवपाक जाय फुडल्या वर्सा इनॉग्रेशनाक आफयता Honorable Speaker, in this boring issue, there are two groups of people. एक ओपोज करतात स्टिल्ट आणि दुसरी सजेस्ट करतात ते रोड एक्सपान्शन करपाक सो आज रोड एक्सपान्शन केल्यार गोरां सगळे मोठले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंग वी विल नॉट डिमॉलिश हाउसेस अँड द टेम्पल अँड एवरीथिंग घर वचता म्हणून सांगला न्ही so my question now, my specific question is, how do you allay the apprehensions of the people in a transparent manner so both sides can be taken care of, so that you inform the public of how you are doing, how you propose? There is also this. सेक्शन डी पब्लीश करपाचो आसा ताज्या पयलीं आमचें तेंच्या कडेन कन्सल्टेशन सुरू आसा आतां सी प्रपोज करता आसतना आमी ताका ईच एंड एवरी तेंच्यांनी डिमार्केट करपाक आमकां कॉपरेट करचें ते हांवूय पर्सनली येता खंय खंय डिमार्केट जाता पळय न्ही सेक्शन डी करच्या पयलीं ताका ईच एंड एवरीथींग म्हणजे कोणाचें शेत वता कितलें वता कोणाचेंच घर वयचें ना हें क्लियर करता आनी मागीरूच आमी सेक्शन डी जे आहा तें पब्लीश करता स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 श्री राजेश फळदेसाय After that. 2A स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट स्पीकर सर आमचो सांतिस्तीव ब्रिज आसा जो जुव्यां वयता पळय तो आनी दुसरे कडल्यान आमकां आनी खंयच्यान वचपाक वाट ना स्पीकर सर हो मातसो सिरियस इश्यू आसा स्पीकर सर जो तेजो मेन पळय खांबो आसा म्हणजे जुव्या सायडीच्यान तो खांबो ऑलरेडी सारको म्हणजे सरयो बिरयो सगळ्यो तुटोन आसा लास्ट टायम फेब्रुवारीच्या 2 तारीख काय 9 तारीख अशी हांवें टीम आफयली PWDची तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें त्यान पयलीं तेंच्यांनी काम केल्लें पण काम कशें केलें स्पीकर सर सुकती येतकीर ते जस्ट सायडीच्यान अशें म्हणजे कितें तरी तांकां ल्हान तो सकयल्यान भरून काडूंक जालो तेंच्यांनी शॉर्टकट म्हणून मारून ते मातशें वयरूच काम केलां आनी जेन्ना सुकती येयली की सगळो खांबो दिसता आनी हे थंयसरले लोकल जे फिशरमॅन आसा ते डेली येवपी वचपी आनी तेंच्यांनी हांव स्वताक गेल्लो तेंच्या बरोबर आनी टिमूय आपयल्ली हांवें PWDची तेन्ना तेंच्यांनी स्वताक पळयलां कारण असो जर हात घालीत किंवा तूं एक रॉड घालीत जाल्यार संपूर्ण असो येता जें पळय काम आसा तो केन्नाय कितें जावंक शकता आनी ताका मोठे मोठे होलूय पडलेले आसा खड्डे पडलेले आसा
जाता तितलो बेगीन तो करचो पडटलो स्पीकर सर, नाल्यार मोठो कितें तरी अनर्थ तुका जावंक शकता. प्रश्नाचें उत्तर दिल्लें आसा, तुका कितें आनी सब स्पीकर सर उत्तर म्हणजे कशें कितें विचारपाक तुका तेच सांगता स्पीकर कितें सर. अपेक्षीत आहा तुका? स्पीकर सर जे केन्ना काम सुरू करतले, कारण कितें आतां आमची नोयनां सुरू जावपाची आहा, मोठी गर्दी जातली त्या सायडीच्यान यो वच करून, आनी दुसरी खंयचेच आमकां हें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, जुंवे ब्रिज एट सांतिस्तेव हो ब्रिज म्हणजे तसो पळोवंक जाल्यार धाकटो कल्वर्ट कसो आसा पयलींचो हांवें पळयला. आमदाराच्या बरोबर हांवूय थंयसर गेल्लो पर्सनली, तेन्ना हांवें पळयलां की तेजी परिस्थिती जी आसा पळय न्ही ती तशी नाजूक परिस्थिती आहा म्हटल्यार जाता. आमी तेजो बेजीक प्रिलिमिनरी सर्वे केला, तेजें स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरींग, बाकीचे तेजे रिपेर्स, रिहेबिलिटेशन आनी स्ट्रेंथन प्लॅन हो डिसायडूय केला. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी तेजो बीट डॉक्युमेंट जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन तेजो टेंडर काडटा आनी ताका रिपेर जो आहा पळय न्ही तो करता. पण म्हाजें मत आसा तो पळयल्या उपरांत आमदारान इनिशिएटिव्स घेवन आमकां सायडींतल्यान जागा दिवपाची गरज आसा, कारण ताका नवीन ब्रिज बांदपाची गरज आसा, कारण तेजी कंडिशन्स तशी तो लॉंग रन ब्रिज चलचो ना. त्या खातीर आत्तां थंयसर आमकां लँड एक्विजिशन केलें जाल्यार इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. जर कोणी इरेव्होकेबल किंवा लँड जर दिली जाल्यार तो ब्रिज रिपेर करूनय बी म्हणजे 2 वर्साच्या भितर बरो ब्रिज जो आसा पळय न्ही थंय करपाक जाता. सो दॅट यू टेक द इनिशिएटिव्स आनी सायडींतल्यानूच जे आसा दोशी सायडींतल्यान लँड एक्वायर करपाक किंवा तेंच्यो एनओसीज किंवा दिवपा खातीर तूं प्रयत्न कर, आमी दिता. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन म्हज्या PWDक दिला. स्पीकर सर, आमी जागो दिवपाक तयार आसा, कारण आमी सरपंच आनी बाकीचे पंच मेंबरां घेवन आमी थंयसर इन्स्पेक्शनूय केल्लें आसा. सो आमी जागो दिवपाक एनी टायम, पण जाता तितलें बेगीन करूंक जाय तें काम. स्पीकर सर, एकाच आनी एक म्हाजो क्वेश्चन आसलेलो अनस्टार्ट एलओकी नंबर 1 हो 16 तारखेक आशिल्लो. स्पीकर सर सेम हें आसा, कारण कुमारजुंवेचो जो आमचो ब्रिज आसा कुमारजुवा टू मार्शल, आनी आमकां आनी थंय दुसरें आनी ऑप्शन कांय ना, आनी तितून दिसाक अश्यो हजारांनी गाडी यो वच, बशी येता, ट्रक येता. स्पीकर सर, त्याही ब्रिजाची सारकी कंडिशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. कारण स्पीकर सर तें जर कितें जर जायत, आमी आतां करता फायली आमच्यो ऑलरेडी पास जाल्ली आसा, पण जाता तितली जर बेगीन, कारण मोठे मोठे हें पडले ताका खड्डे पोंच्यान, कारण आमी आतां आमचो सांगोड आसा आनी त्या ब्रिजार ऑलमोस्ट 3-4 हजार लोक त्या ब्रिजारूच रावता. स्पीकर सर, आतां आमचो चवथीक 7व्या दिसाचो सांगोड आसा. सो त्यान पयलीं जर केलो जाल्यार आमकां पळय स्पीकर सर थंय कितेंय घडोवंक शकता, तें घडोवंक नाका. आमी म्हणटा डेली करया, पण हें जाता तितलें बेगीन जावंक जाय. स्पीकर सर, ऑलरेडी फायल पास जाल्ली आसा, ते जर केलें जाल्यार आमकां खूब आदार जातलो. स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमदार कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, आमदाराक खबरूय आसा, म्हणजे फायल कंटिन्युअसली तो ट्रॅकूय करता. जो कुंभारजुवा टू सांतिस्तेव तेजो दुसरो ब्रिज तोय रिपेरिंगाक येयला. जाला कितें म्हाका दिसता बाब राजेश आमदार जाल्या उपरांत तेणी ह्यो फायली सगळ्यो प्रोसेस करपाक सुरवात. खरें दोनूय ब्रिज तशे खूब वीक आसा, पण दोनूय ब्रिज जे आसा पळय न्ही हांव ताका एक एश्युरन्स दिता की पयलीं तेजे बेजीक रिपेर जितके गजाली करपाक जाय पळय न्ही वेळ पडला तसो पळोवंक वता जाल्यार ताजो त्या सांजाव हेज्या पयलीं आपलो सांगोडाच्या पयलीं मातशें कठीण दिसता म्हाका, तरी सुद्दां हांव पळयतां जर कितें जर मायनर रिपेर तुका ताच्या पयलीं करून मेळटा आसत जाल्यार तें दिता. श्री निलेश काब्राल, तुजो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Speaker sir, allow me permit to ask star elecute number 3B. Speaker sir, answer as per competition. Yeah. Speaker sir, जो प्रश्नाचे उत्तर दिला ते म्हज्या फुडल्यान आसा स्पीकर सर. SIT जी फॉर्म केल्ली ऑनरेबल CMान तेन्ना एक लक्षांत हाडपाक की जे लँड ग्रॅबिंग जाताले हे खंय तरी कटेल जावपाक जाय, आनी म्हाका दिसता CM हॅज बीन सक्सेसफूल इनफ की हेजे फुडें जावचें ना. मोडस ऑपरेंडा कितें आशिल्लो की सब रजिस्ट्रार ऑफिसरान ते पेन काडून डुप्लिकेट लायताले आनी शेल्डीड जावन 114 डुप्लिकेट कॉपी घेवन ते करताले. स्पीकर सर, म्हाका क्वेश्चनाचें उत्तर मेळिल्लें 48 FIR लॉ केल्ले आसा आनी हितून भितर SITन 22 केले आनी 22 बाय वेरियस पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, तुवें आन्सरान दिल्लें आसा कि I have विचारले the time frame by which all the grab properties be reverted to the original owners and all the fraudulent mutation entries be removed and the names of the original owners to be appeared in 114. ताका आन्सर दिला स्पीकर सर की with respect to the land reverted original form, honorable court, हांव honorable मिनिस्टर कडेन विचारता खंयचो honorable कोर्टाचो रिफर करता तो honorable CM, कितें बरें काम केलां सर. आतां हे गोश्टी अरेस्ट जाल्ले आहा, खुबशे आतां ईडीन घेतलेल्यो केसी, खुबशे फुडें गेला आनी बंद जाल्लें आसा. सो म्हाका एक उत्तर जाय, ते ऑनरेबल कोर्ट खंयचो कोर्ट, कित्याक SIT करपाचें कारण व्हेरी सिंपल की SIT कोर्टाचो पावर दिल्लो
आनी तेणी तांकां रिवर्ट करपाक सांगपाक ते गव्हर्मेंटाचें डिसिजन. लोकांक जर कोर्टान वचपाक जाय जाल्यार कितले पयशे भरपाक पडटले, एडवोकेटाक पयशे भरपाक पडटले, खूब गोश्टी आशिल्ल्यो, प्रोसेस डिले जाल्लो. SIT करपाचे CMाचे उद्देश आशिल्लो की खंय तरी लक्ष घालून काबार करपाक. हांव हांगा रेफरन्साचें जे विचारता म्हणजे ईचें आसा, डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, कसलो ऑनरेबल कोर्ट आसा आनी खंयची केस आसा स्पीकर सर? स्पीकर सर, आमदार बाब निलेश काब्राल हांणी जो SIT लँड ग्रॅबिंग ह्या हेजेर वेगवेगळे विशय जे त्यांनी प्रश्न मांडल्या, तेतूंत जेन्ना टायम फ्रेम वीच द ट्रिब्युनल वील बी कॉन्स्टिट्युटेड टू डिक्लेअर द फेक डीड्स ऑफ हे म्हटलां तेंच्यांनी. ओके, ताणें म्हणटा आसतना की आमी म्हणजे स्पेशल ट्रिब्युनल फॉर्म करतले किंवा स्पेशल कोर्ट म्हटलेलो तेज्या भितर. आमचे गोवा अमेंडमेंट बील 2022, द बील नंबर 10 of 2022 अवेट्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ते आमकां प्रेसिडेंट एसेंटाक धाडलेले आसा, तेजें अजून मेळूंक ना. बट तरी सुद्दां हाज्या खातीर स्पेशल कोर्ट यांनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किंवा हो जो आहा पळय न्ही हो आमी डेजिग्नेट करता, आनी जेणे करून सगळ्यो केसीस ज्यो आसा पळय रिलेटेड टू डॅट टील नाव इट इज नॉट फायनलायज, कारण तेजे चार्जशीट करप सगळ्यो केसीस चालू आसा. A to Z केसीस सगळ्यो चार्जशीट जाल्या उपरांत ताका एकूच कोर्ट जो डेजिग्नेट करपाचो चल्ला स्पीकर सर. म्हणजे हेजेर लॉ डिपार्टमेंट AG हेंच्या कडेन डिस्कस करून एक सिंगल कोर्ट डेजिग्नेट करून सगळ्यो केसीस थंयसरूच दिवप हाज्या खातीर सुरू आसा. ते एकदां कोर्ट म्हणजे आमकां स्पेशल ट्रिब्युनल फॉर्म करपाक जावचें ना वेगळें, तेच्या खातीर कोर्ट जो आहा पळय न्ही म्हणजे इधर डिस्ट्रिक्ट किंवा बाकी कितें एकदां तर उलोवन आमी फायनलायज करता, तेच्या उपरांत ह्यो केसीस ज्यो आहा त्यो एक्सपेडायट करपाक येता. स्पीकर सर, ऑनरेबल CMाचे मुद्दो जो आसा म्हाका कळ्ळो, पूण स्पीकर सर लोकांची प्रॉपर्टी हे लोकांनी गुटलिसांव करून फ्रॉड करून ट्रान्सफर केल्या. हे तुजे ईडीन स्पीकर सर ऑलमोस्ट हांव नको ऑनरेबल CM कडेन आसा 4215 पेजीस आसा जो रिपोर्ट केला, आनी आमचे जे SITन तितू आनी रिपोर्ट केल्लो आहा. आतां कोर्टान लोकांक कित्याक घालपाचें स्पीकर सर? म्हजे बाट त्या चोरान विकले, पण हांवें आतां वचून तो चोर म्हणपाक आनी कितें उरला स्पीकर सर? म्हाका दिसता स्पीकर सर ऑनरेबल CMान लॉ डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय, हो तेजे होम डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय, आनी जो SITक जो केल्लो आसा तितू जेन्ना येल्ले सगळे रिपोर्ट आसा, हे रिपोर्ट घालूनच तांकां रिवर्ट करपाचें. तांकां कोर्टान वचो सर, कोण जे चोरी केल्या पळय तांकां वचो कोर्टान. जे लोक सामान्य लोकांक जे फ्रॉड जाल्ले आसा तेणी कित्याक कोर्टान वचपाक जाय म्हणून SIT केली स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव सांगता, म्हाजे कडेन आनी 2 नंबर आसा जे प्रॉपर्टी जे फ्रॉडुलंट जाल्ले, जे कोण इन्फ्लुएन्शियल आसा ते आपणाचे काडून घेता, SIT आसूनय विकता स्पीकर सर. आनी हांव ते CMाक मागीर सांगता, खंयचे जाय जाल्यार ऑन द टेबल ऑफ द फ्लोरूय सांगू शकता हांव. स्पीकर सर सांगता मरे, मागीर म्हजे प्रश्न सांगता म्हणलें तुका, मागीर तूं उठता कितें रे स्पीकर? अरे मागीर सांगता म्हज्या पयलो प्रश्न हांव विचारता, म्हजे प्रश्न मरे स्पीकर सर हांव विचारता. स्पीकर सर म्हाका हेशरून जाय CMा कडेन की लोकांक जे हे फ्रॉडुलंट जे आसा इतले रिपोर्ट आसा, ईडीचे रिपोर्ट आहा, SITचे रिपोर्ट आहा, फुडें कोर्टान कितें वचपाक जाय? यू रिवर्ट बॅक टू द ओरिजिनल ओनर्स बिकॉज इट इज प्रूव्ड इट इज फ्रॉडुलंट. आनी तेज्या फाटल्यान खुबशे केसी अशे उरलेले आसा. आतां जो लॉ मिनिस्टर आसा ते सब रजिस्टरान सगळे स्कॅनिंग 1961 चालू आसा, ते आतां ऑनलायन करतात, तितून आनी कळटलें कितें चालू आसा स्पीकर सर. सो म्हजे तेजेर उलयना, पूण म्हाजे एक प्रश्न आनीक स्पेसिफीक विचारता की वील द गव्हर्मेंट कन्सिडर द वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ SIT एंड द आमचे ED वेर इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इट इज फ्रॉडुलंट टू रिट्रान्सफर कोर्टान कित्याक करपाचें स्पीकर सर? कोर्ट कित्याक जाय आमकां न्ही? वेन ईडीन केल्लें आसा, हे केल्लें, वेदर गव्हर्मेंट विल कन्सिडर लिगली करूंक शकता स्पीकर सर. 1 मॅन जो कमिशन बसयल्लो तेजा रिपोर्ट कन्सिडर करून गव्हर्मेंटाक पावर आसा स्पीकर सर ते ट्रान्सफर करपाक. वेदर गव्हर्मेंट विल कन्सिडर इन रिवर्टिंग बॅक ऑल दीस फ्रॉडुलंट केसीस वे ED एंड SIT हॅज डिटर्मिन्ड दॅट इज अ फ्रॉडुलंट, वेदर द गव्हर्मेंट विल कन्सिडर. कोर्टाक घालनाका स्पीकर सर, कोर्टान वर्सां चलता केसीस, हें जायना. वेन इट इज ऑलरेडी डिटर्मिन्ड वेदर गव्हर्मेंट हॅज पावर्स टू रिवर्ट इट बॅक. हांव इतलेच एश्युरन्स CMा येता आनी रिवर्ट करचे हे लोकांचे जे फ्रॉडुलंट जाले ते, हे म्हाका आन्सर करचे. स्पीकर सर परत एकदा म्हणजे आमदारान जो प्रश्न मांडला, गेली 10 वर्सां अशा पद्दतीत नो मॅन लँड आसतले किंवा फॉरेन कंट्रीन कोण आसा तांचे आसतले किंवा हांगासर कोण एक्सपायर्ड जावन गेलो किंवा कोण आसतना सुद्दां तेंच्यो जमनी ज्यो आसा तिसऱ्या मनशान बाय फ्रॉड ऑफ डॉक्युमेंट करून विकले. आतां विकल्यो म्हटल्या उपरांत आमी 1 मॅन कमिशन बरयल्या उपरांत 1 मॅन कमिशन हॅव सबमिटेड द रिपोर्ट, आनी 1 मॅन कमिशनचो रिपोर्ट जो आसा तो आमी एक्सेप्ट केलो, आनी त्या रिपोर्टाच्या अनुसार ही हॅज गिवन सम सजेशन्स. त्यांनी जवळपास एक 17-18 सजेशन्स पर्टिक्युलरली टू द नो मॅन लँड आसतली किंवा अशा पद्दतींतली
एक्स मनशाची लँड जेणी व्हाय मनशान झॅड मनशाक विकली, हातूंतली बी परत तेणी एक प्रोसेस फॉलो करपाक लायला. सो अकॉर्डिंग टू हीज प्रोसेस आमकां इवन दो गोवा रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन प्रॉपर्टी बील हातूंय बी अमेंडमेंट जो आसा पळय न्ही, हे काही अमेंडमेंट सजेस्ट केल्यात. ते अमेंडमेंट जे आसा ते ह्याच सेशनान आमी हाडटा, जेणे करून अशा पद्दतींतली नो मॅन लँड आसत किंवा तेणी बाकीची सजेशन्स दिल्या, आमी ते अमेंडमेंट अजून हाडूंक ना, ते अमेंडमेंट ह्या सेशनान हाडटा. इफ तुवें म्हटलां ते सजेशन्स बरें आसा, जर आमी कोर्टाक गेले अशा पद्दतीची लँड, हांव म्हजे लिगल डिपार्टमेंट आनी बाकी लिगल टीम हांचे कडेन डिस्कशन्स करता आनी दिल्ल्या वन मॅन कमिशनाच्या सजेशनाच्या प्रमाणे इफ इट इज पॉसिबल जाल्यार आमी जे अमेंडमेंट करता पळय न्ही तितूरूय बी अशा पद्दतीची तांणी सांगलेली सजेशन्स इन्क्लूड जाताले पळयता. आनी हें सोडून थोडे जाण स्पिकर सर हायकोर्टाकूय ऑलरेडी गेले. ऑलरेडी तेंच्यांनी हायकोर्टात म्हणजे आपली लँड म्हणून क्लेम केल्या किंवा अशा पद्दतीन दुसरोच मनीस आतां आयला आनी तेणी क्लेम घातलेली आसा की हीच आपली प्रॉपर्टी म्हणून. सो दॅट इज अ लिगल लिटिगेशन्स जी आसा पळय ह्या संदर्भात चालू आसा. बट ट्रान्सफरंट पद्दतीत आमकां जो ओरिजिनल लँड ओनर आसा तेणी क्लेम केला आसा जाल्यार ताका मेळपाक जाय आनी लिगल वेन मेळपाक जाय. ताच्या खातीर सरकाराचो ह्या हेजेर क्लियर स्टँड आसा स्पिकर सर, आनी ताका बेगिनात बेगीन मेळची. म्हाजें इंटेन्शन तेंच आसा, पयल्यान पयलीं लोक विकताले ती बंद करून ओरिजिनल ओनराक तेजी प्रॉपर्टी मेळपाक जाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल सीएमान उत्तर दिलं आणि आय एम व्हेरी हॅपी दॅट ही इज गोइंग टू कन्सिडर अशें म्हणून सांगला. लिगली जाता स्पीकर सर, म्हाकाय खबर आसा आनी ऑनरेबल सीएमाक जे गोष्टी हाडपाक जाय तुटी करपाची गरज ना, पूण एश्युरन्स दिला की जेंका लोकांचे फ्रॉडंटली जाल्ले आसा तांकां रिवर्ट करता म्हणून. ओके स्पीकर सर, हांव एकूच केस दिता स्पीकर सर की SIT आतां डिफांक जाला स्पीकर सर. तेजे फाटल्यो खुबश्यो केसीस आतां उरलेल्यो आसा. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की सगळे डिजिटलायजेशन प्रोसेस जो आसा हो चालू केल्लो तो कंप्लीट बेगीन करून, कित्याक आज ऑनलायन रजिस्ट्रेशन ऑनलायन जेन्ना सब रजिस्टर घालता ती ऑनलायन स्टोर जाता आनी हो आतां हार्ड कॉपी दवरपाची गरज ना. हो प्रोसेस म्हाका सगळे बील धाडलेलें आसा, ते बिलूय फॉलो करपाक जाय सो दॅट इट बिकम्स अ लिगल डॉक्युमेंट टू बी केप्ट. हें मातशें सांगता कितें फुडें अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. पूण SIT जी आज लॅब्स जाल्ली आसा स्पीकर सर, तेजो रिपोर्ट दिलो सीएमान एडमीट केला. आतां हितूच भितर हांव एकूच विचारूंक सोदता स्पीकर सर की एक केस जाल्या म्हाजे कडेन की 78/2 ऑफ आसगांव विलेज ही रिवर्ट जाली. इवन हॅविंग इन SITचे आसतना हांव रिवर्ट जाली, बरी जाली ओरिजिनल ओनरा कडेन. ही कशी जाली आनी बाकीची कित्याक जावंक शकना स्पीकर सर, तेजेर लक्ष घालचें. हांव फक्त कळटा कित्याक तो सांगता म्हणून, पूण एक लक्ष दवरपाक जाय स्पीकर सर की आज जे ऑनरेबल सीएमान केला ते खुबश्यो गोष्टी ज्यो भायर सरपाक लागल्या आतां लोक कोण करचे ना. पूण हेजे फुडें फ्रॉडलंट जावपाक नाका जाल्यार ऑनलायन सिस्टमा भितर जे डॉक्युमेंट जाता, कित्याक बूक जे स्टोर करून बायंड करून दवरताले तितू कोण तरी मेळताले. जे सीएमान उतर दिल्लें आहा म्हज्या पयले क्वेश्चनान की 7 जाण सस्पेंड जाल्या हें जाल्या. पूण हेजे फुडें जावपाक नाका जाल्यार ऑनलायन इंटिग्रेशन जो सिस्टम करपाक जाय. आज ऑनलायन घालता पूण दीस इज अ कन्करंट सब्जेक्ट, सो वी रिक्वायर एप्रुवल. बील फाटले असेंब्लीन पास केल्ले तेजे फॉलोअप जाता स्पीकर सर, हो फॉलोअप करना. कित्याक आज ते फॉलोअप करून जर ते बील पास जाले जाल्यार म्हाका दिसता इट हेल्प बी ते बोटां मारपाची, फिंगर प्रिंट मारपाचे हे सगळे बंद जावपाक स्पीकर सर. आतां ऑनलायन तुमी थंय घेता स्पीकर सर, ते सगळीं 5 बोटां ऑनलायन घेवपाक शकता. सो हेय मातशें ऑनरेबल सीएमान एश्युरन्स दिवचे की तेय फॉलोअप करून जे बील केल्लें आसा 4 वा 3 वर्सां जालीं बील ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसा ते करून हाडून जे प्रॉब्लम फुडें जावपाक जायना हे कंप्लीट बंद जातले एश्युरन्स सीएमान दिवचे. आनी सीएमाक इतलेंच मागता की जे जनरल पब्लीक जेंकां सफर जाल्या तांकां आनी सफर करचें न्ही, ताका तोडगो काडचो आनी तेंच्या नांवार तांकां जागो दिवचो. जे सगळे SIT अंडर ED अंडर इतले व्हडले रिपोर्ट आसा विच इज शोईंग इट इज फ्रॉड. कोर्टान वचून परतून कितें प्रूव करपाक जाय हे सीएम करचे, इतले रिक्वेस्ट करता स्पीकर. थँक्यू स्पीकर सर. जे बील फॉलोअप करून जाता तितके बेगीन ते आमी इम्प्लिमेंटेशन करता, दॅट इज वन. दुसरें SIT कमिशनान इट इज सजेशन्स जे आसा पळय न्ही, इट इज नॉट ओन्ली टू अवर वन डिपार्टमेंट बट सजेशन इज गिवन फॉर ऑल टुगेदर म्हणजे 6 डिपार्टमेंट. आज हांव क्वेश्चन डिटेल स्टडी करता आसतना हांव तें वाचलें. एका डिपार्टमेंटाक न्ही 6 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या आनी ती सगळीं सजेशन्स त्या डिपार्टमेंटाक हांवें फॉलो करपाक लायल्या आनी तेंच्यांनी जी आसा पळय न्ही ती केल्या उपरांत अशा पद्दतीचें लँड ग्रॅबिंग म्हणजे इवन दो दॅट SIT वन मॅन कमिशन इज सरप्रायज बारकेल्या गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आनी हे 21 वर्सां खूब पयलींच्यान चलतालें. नॉट ओन्ली नाव, खूब पयलींच्यान
त्या ती 5-6 जाणांक सस्पेंड केले आमी. बाकीचे सगळे अजूनय बी लायनीचेर आसतले. 2 जाणांक ऑलरेडी 2 जाण म्हाका दिसता बिहायंड द बार अजूनय आसात, भितरूच आसात 2 जाण. आनीक 4-5 जाण बेश्टे भायर भोंवतात कोण तरी, तांकांय बी ते भितर वचून भायर येयले. भितर वचून अशे 7-8 लोक तरी ह्या SIT लँड ग्रॅबिंगाच्या निमित्तान तांकां भितर उडयले. अजूनय बी जे अशा पद्दतीचे लोक ताका उडयतले. बट निलेश हेज गिवन अ गूड सजेशन्स, काय हरकत ना. बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे हाज्या फुडें आमकां लँड ग्रॅबिंग जावचें ना म्हणून ती 1 बोट न्ही 5 बोटांचे थंब आनी इम्प्रेशन्स घेवन ते ऑनलायन प्रोसेस फॉलो करप हें सगळें करता. त्या बरोबर ताकाच लागून हांवें सांगलें की 6 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या. ते ऑलरेडी आर्कायव्ज डॉक्युमेंटाचे हे आपले ओल्ड डॉक्युमेंट्स आहा पळय न्ही ते स्कॅनिंग करून प्रिजर्व करपाक ते आमी सुरवात केला. रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नाव ऑलरेडी तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली बाकीचे सगळे प्रोसेस फॉलो करपाक लागलेले आसा. ती हाज्या फुडें अशें जावचें न्ही हाजी पुराय काळजी जी आसा पळय न्ही इवन दो म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां म्हणजे आपले ओल्ड डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय कशा पद्दतीन चॅक करपाचे किंवा कितें आनी ऑनलायन पद्दतीन जर एखादी सेल जाता आसत जाल्यार ताजेरूय बी तांकां पयलीं फक्त पेपराचेर एक नोटीस दिताले, ते न दवरता सगळी इन्फॉर्मेशन्स इन डिटेल तांकां दिवप हाच्या खातीर आमी सुरवात केला. नवीन अमेंडमेंटूय जो हाडटा पळय न्ही तोय ह्या हातूर पास करून घेता. इंटेन्शन इतकेंच आसा की जेची लँड दुसऱ्या मनशान विकली ती ताका मेळची परत एकदां. आनी नो मॅन लँड जी आसा पळय न्ही ती नो मॅन लँड एक तर गव्हर्मेंटा कडेन येवची, कोणीय विकची न्ही. नो मॅन लँड आसतली नाजाल्यार आजकाल सरकाराची जागा लोक विकता आसतना फाटीं फुडें पळयना आनी घेतलेलो लोक त्रासान पडटा. त्या खातीर जो कोण लँड गोंयांत विकत घेता त्यांनी म्हाका दिसता इन डिटेलान डॉक्युमेंटेशनान वचप सिन्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन टू टील नाव हेजी गरज आसा. नाजाल्यार लोक फटोवपाक खूब मोठ्या प्रमाणात असे बसलेले आसात जे सरकाराची लँड सुद्दां विकून मेकळे जातात आनी घेतलेलो मनीस त्रासान पडटात. आनी बरेच जाण जे अशे भायले लोक हांगासर येवन घेतात ते त्रासानूय पडलेले आसात. त्या खातीर म्हाजे फ्लोर ऑफ द हावस इतकेंच म्हणणें आसा जो कोण परचेस करता पळय न्ही तेणी व्हेरीफाय करूनच घेवची. विजय सर स्पीकर सर एकूच ना म्हणजे जालें. हांव फक्त सांगता स्पीकर सर हांवें जे चल्लेलें की बील जें आसा माझे क्वेश्चनाचं उत्तर आसा बिल नंबर 2022 बिल नंबर 10 of 2022 इज सेंड टू प्रेसिडेंट. ऑनरेबल CM पुतून सांगता की पुतून बिल हाडटा अनेक असेंब्ली. दॅट इज नॉट इट अमेंडमेंट फॉर द रेव्हेन्यू बिल हाडटा आमी. तूं म्हणटा ते बिल प्रेसिडेंटा कडेन तेच म्हणटा ते हांव ताका तूं आतां तुमी स्टेटमेंट केलें पुतून बिल हाडटा ते मातशें फॉलोअप करता. हांव अमेंडमेंट हाडटा आमच्या रेव्हेन्यू ते ओके हे न्ही न्ही तो हे मातशें फॉलोअप करून हाडले जाल्यार बरें जातलें स्पीकर सर. ते राष्ट्रपती हेज्या कडेन आसा, प्रेसिडेंटा कडेन आसा ते मातशें फॉलोअप करता. स्पीकर सर बाब निलेश काब्राल हें डबल इंजीन चलना एक्सपिडायट जायना म्हणून काळें घालून आयला पळय प्रोटेस्ट ताजो. तुमी म्हणिल्लें प्रोटेस्ट ना म्हणून तो आतां बेजार जावन काळें घालून आयला. स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्याचें एटेन्शन ड्रॉ करूंक सोदतां. ताणें एक हेड ऑन दिल्लो 29 ऑगस्ट 2022. 29 ऑगस्ट 2022 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं तुवें हेड ऑन दिला. जंय तुवें म्हणलां की 1 मॅन कमिशन आपल्यान जर अपॉयंट केलां इतल्याच खातीर की जेन्युइन ओनर जाका सगळे लिगल डॉक्युमेंट्स आसा ताणें डायरेक्टली आपली ओनरशीप कमिशन ऑफिसान वचची आनी प्रूफ करची आनी तें ताका रिवर्ट जातलें म्हणून. स्पीकर सर सबसिक्वंटली आमी जें आतां उलयलां ताजेर अशें कळटा की ते कमिशनाक ती पावर नाशिल्लीच. कमिशनाची डायरेक्ट पावर जी तुवें उत्तरान दिल्या ती अशी आहा की आयडेंटिफाय लेकुना इन डिपार्टमेंट प्रोसिजर्स. सो कमिशन म्हणटा तें ओगीच येदो व्हडलो आवाज केलो आनी लास्टाक कांय ना तें पोचेक जालें. ते कमिशनान फक्त तुका रिपोर्ट दिलो. तो रिपोर्टाचो अर्थ ना कित्याक ती जमीन परती कोणाच्या नांवान आयली ना. स्पीकर सर जुलियस सीझर म्हणून जो एक व्हडलो राजा आशिल्लो तातूंत लॅटीन भाशेन एक उतर आहा वेनी विधी विसी म्हणून म्हणजे ही केम ही सॉ ही कॉन्कर्ड. त्या भशेन एक कमिशन केम टू कमिशन एंड वेंट. कांय जालें ना तातूंत. कमिशन आयलें कमिशनान कमिशन घेतलें आनी कमिशन गेलें. जमनी तश्योच आहा. 22 FIR जाल्या आउट ऑफ 93 केसीस आयडेंटिफाय जाल्ल्यो तातूंत 22च FIR रजिस्टर्ड जाल्या. स्पीकर सर हाजो अर्थ असो की 2 वर्सां आमी टायमपास केलो आनी जे लोकांक जमीन परती मेळूंक जाय लिगल वेन ते आतां हायकोर्ट अप्रोच करतात. नाजाल्यार तो सांगता तांकां कलेक्टरा म्हऱ्या वचून केस घाल म्हणून. जाल्यार कमिशनान इन्क्वायरी कित्याक केली? इट इज वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी बिकॉज ही केम ही सॉ ही टूक कमिशन इन इव्हेंट आनी कांय केलें ना ताणें. स्पीकर सर हांव मागता हाजेर मुद्दाम CMान सांगचें कितें जालें कमिशन येवन आनी कितल्या लोकांक न्याय मेळ्ळो एक केस सोडून. स्पीकर सर
म्हणजे ताका आमी SIT कमिशन करपाक नाका आसलें, SIT लँड ग्रॅबिंग फॉर्म करपाक नाका आसली. म्हणजे जवळपास आतां ज्यो 94 किंवा 110 लोकांनी ज्यो कंप्लेनी दिल्यो त्यो करूंक नाका आसल्यो. जांकां आमी सस्पेंड केले तांकां करपाक नाका आसलें. जांकां करूंक नाका. जमीन कितल्या लोकांक परत्यो मेळ्ळ्यो? तुजो 29 ऑगस्ट 2022 हेडर क्लियर तुवें सांगला. असेंब्ली सेशना एंटायर रिपोर्ट दिता म्हणलं ऑनरेबल चेअरमन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. तू मंत्री न्ही, आन्सर दिवं नाका. तू मंत्री न्ही. हांव विजयाक परते विचारता. म्हणजे आमी दोळे धापून ज्यो लोक जमनी चोरताले त्याच्या खातीर वग्गी तशें न्ही. तुवें दोळे धापून तुझे दोळे उगडे आसून कांय जावं ना. स्पीकर सर, हांवें SIT लँड ग्रॅबिंग फॉर्म केलें म्हणून तर इतक्यो सगळ्यो केसी रजिस्टर्ड जाल्यो. आतां इतक्यो सगळ्यो रजिस्टर्ड केसीस जाल्या उपरांत अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस म्हणजे हाजो फुडें कितें करपाक जाय आसलो? एका 1 मॅन कमिशन घालपाकूच जाय. तो म्हणटा पळय न्ही, 1 मॅन कमिशनाच्या उपरांत त्यांनी सजेशन्स दिल्या. सजेशन पूण तुवें 19 ऑगस्टाक कितें सांगलें? स्पीकर सर, आय डोंट माय फीट. ताका बस म्हणून सांग. ताका बस म्हणून सांग. बसला जावं सारको बस. तूं मातसो अर्दो बसपाचें अर्दूच बसूंक जाय. टाक करून उबो रावंक जाय. हय, नाजाल्यार बसला सारको बसायना आनी उबोय रावना. मदींच तो. स्पीकर सर, आमी जे SIT कमिशन फॉर्म केल्या उपरांत तांच्यांनी जी सजेशन्स दिल्या त्या सजेशन्स फॉलो करता आसतना आमकां लोकांच्यो जमनी ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो जमनी सगळ्यो लोकांक परत दिवपाक जाय. त्या खातीर तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्या. ताणें जे निलेशान जे हांगासर आमकां प्रश्न विचारलेलो तितूंत तेंच्यांनी म्हटलेलें की ट्रिब्युनल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करतले काय कितें. आतां तें सांगता आसतना हांवें सांगलां ऑलरेडी आमी बील जे आसा तें प्रेजिडेन्शियल एसेंटाक गेला. त्या खातीर आमकां ट्रिब्युनल वेगळे आत्तां फॉर्म करूंक मेळना. दॅट इज वन. हितूर 2 गजाली आसा. एक प्रायवेट लोकांच्यो लँड आनी दुसरी नो मॅन लँड. आतां प्रायवेट लोकांची लँड जी आसा पळय न्ही, हांवें आतांय सांगलां, इन केस आमकां जर प्रेजिडेन्शियल एसेंट मेळोन जर वेगळे ट्रिब्युनल फॉर्म करूंक मेळना आसत जाल्यार एक वेगळो कोर्ट डेजिग्नेट करून तितक्या जाणांच्यो केसीस त्या कोर्टा कडेन दिवन त्यो एक्सपर्डायट करून तांकां तेंची लँड परत दिवप हो सरकाराचो फोकस आसतलो ह्या हेजेर. दुसरें, नो मॅन लँड जी आसा ती नो मॅन लँड गव्हर्मेंटाक घेवपाक जाय. ती प्रायवेट मनशाची जावंक शकना. म्हणून आमी सांगलां की ऑलरेडी परत हितूर अमेंडमेंट जो हाडटा पळय न्ही आमी गोवा रिक्विजिशन ती आमी दुसरो ह्या रेव्हेन्यू बिलांत अमेंडमेंट हाडटा जेणे करून आमकां नो मॅन लँड जी आसा ती गव्हर्मेंटाक घेवपाक मेळपाक जाय. हें दुसरें. आतां तिसरो, जो कोण हायकोर्टात वचून आपले परत तेजेर क्लेम घातले आसत जाल्यार तेजी लँड ताका मेळूं शकता. हो तिसरो विशय आसा. त्या खातीर तो जे म्हणटा म्हणजे 1 मॅन कमिशन घालून. स्पीकर सर, 1 मॅन कमिशन जर घालूंक नासलो जाल्यार इतकी सगळी सजेशन्सूय येवची नाशिल्ली. देर शूड बी द म्हणजे हेजी सजेशन आनी बाकीची तांकां लँड रिवर्ट करपाक हाची गरज आशिल्ली. श्रीमती दिलायर बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, I may be permitted to ask question number 4B. 4B. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. स्पीकर सर, हांव फकत आमच्या ऑनरेबल CMाक एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदतां. हे आमचे बिचार शेकां आसतात आनी जेन्ना दे हॅव किचन इन दॅट आनी आमच्या बागान 1-2-3 वर्सां पयले उजो लागलेलो तेन्ना एक शेकान उजो लागलेलो आनी इट वेंट ऑन टू मेनी मोर शेक्स. आनी ज्या टायमार साकून तूं फायर ब्रिगेडीक फोन मारता आनी ते फायर ब्रिगेड म्हापसा साकून हांगा आमच्या कोस्टल बेल्टाक येता, मे बी इन अंजुना वेर एवर द शेक्स आर, तो शेकाचे जाता उजो. माय ओनली रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल CM इज हे 4x4 ऑल व्हील ड्रायव्ह मिनी फायर ट्रक हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमच्या अंजुना पुलीस स्टेशनान कितलोच जागो आहा तो वेग्याच्या वेग्यान हाडचो. आनी अदरवायज इट मेक्स नो सेन्स. दे हॅव नो सेक्युरिटी एज फार एज फायर इज कन्सर्न एट ऑल. एक शेक घालपाक लाखाचे लाख घालून ते रेडी करतात. सो हे मातशें वेग्याच्या वेग्यान दिवचे आनी केन्ना आमकां अंजुनातूं दितलो तेय सांगचे. स्पीकर सर, आमी बिचाचेर जी शॅक्स घालता पळय न्हू, इट इज एन म्हणजे बिजनस. आमी गव्हर्मेंटूय तांकां आमच्या प्रॉपर्टीतूय दिता, प्रायवेटूय हेंचेर शॅक्स घालप. वो 2 तरेची शॅक्स जी आसा ती सातत्यान दिता. तांकां ऑल NOCs आर कंपल्सरी. म्हणजे इवन दो तेंच्यांनी इन्क्लुडींग फायर सेफ्टी NOC तेंच्यांनी घेवची पडटा. फायर सेफ्टी NOC जी आसा ती घेवपाक जाय आनी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स
हे तेंच्यांनी दवरपाक जाय, जेणे करून मातसो खंयसरी उजो लागलो आसत जाल्यार आपले फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जे आसा पळय न्ही ते तेंच्यांनी वापरपाची गरज आसा. आतां हें सगळें जाल्या उपरांत हॉनरेबल MLA दिलायला लोबो हांच्यांनी म्हटलां की 4x4 इट इज एन 4x4 ऑल व्हील ड्रायव्ह मिनी फायर ट्रक. हो अजून पर्यंत आमच्या कडेन तसो हो ट्रक ना, पण आमी स्टेट डिजास्टर कमिटीक आमच्या फायर डिपार्टमेंटान स्टेट डिजास्टर कमिटीकूय सांगलां की मिनिमम 1-2 ट्रक जे आसा 4x4 व्हील ड्रायव्ह ते आमकां हितूंतल्यान फंड्स दिवचो डिजास्टरांतल्यान इक्विपमेंट घेवपा खातीर आसता. जर डिजास्टरांतल्यान दिले ना जाल्यार आमी स्टेटी कडल्यानूय दिता, बट ते आमी ऑलरेडी रिक्विजिशन घातलां. मेळना फुडें पयलो एक ट्रक नॉर्थ आनी एक ट्रक सावथ अशे 2 कडेन ते ट्रक जे आसा पळय न्ही 4x4 व्हील हे ते स्पेशली इन द कोस्टल बेल्ट ते आमी प्लेस करता, जेणे करून अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स हे जावचे न्ही. फाटलो एक म्हाका दिसता तुमच्या काणकोणांत इन्सिडन्स जावन थंयसर एक ऑलरेडी तेजेर FIR बीन रजिस्टर्ड जाला. बट पयली गजाल जी आसा पळय न्ही, जो शेक घालता तेणी अशा पद्दतीची सेफ्टी सगळी घेवप गरजेची आसा, इन्क्लुडींग स्पेशली वीथ द गॅस सिलिंडर. पयलीं ते सगळे पॅक आनी किचन तेंचे इतकें आसता, तेज्यांनी गॅस सिलिंडर भायर दवरप किंवा बाकीची तेजी सेफ्टी घेवप हें गरजेचें. ते जर घेतलें अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स हे आमी एवॉयड करपाक शकतले. म्हणून आमी सरकारा कडल्यान जायती प्रिकॉशन्स घेतात की हे करपाक, म्हणजे जे कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय तितकी, बट जे शेक ओनर आसात तांच्यांनी बी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही ती घेवची. स्पीकर सर, एक नॉर्थ आणि एक साऊथ पावचो ना तो, एका कोस्टल बेल्टान एक जाय पडटलो, बिकॉज दीस फायर ब्रिगेड इट कॅनॉट गो ऑन द सँड. युअर बिग द ब्रिगेड कॅनॉट गो ऑन द सँड. टील देन if a system can be made, दोरया हा फुडल्यान a motor with a pipeline, you know, something like that, where हे उजो लागलो जाल्यार आमदाराची आयडिया वायट ना, ते दर्याचे उदीक काडून थंय मार. या टील युअर फायर ब्रिगेड कम्स आनी तुजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट येतले आनी दितले तुजे पयशे. दिस इज द बेसिक. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर, आमी एग्जामीन करपाक लायता कितें आहा ते वचून. स्पीकर सर, येस, श्री म्हणजे आन्सर जे दिलायलो बघ हॉनरेबल CMन दिलं ते सारखें आसा. म्हजें एक सजेशन आसा फक्त की CMन दिता तेन्ना बरयलां की 4 गाडयो सँक्शन करपाक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट CMन ऑन द फ्लोर ऑफ सांगला हाडपाक. ते डिझायन जर स्पेसिफीक दिल्ले आसा ते सांगचे पूण दिवना जाल्यार म्हजें एक सजेशन आसा की आज जे 4x4 गाडी हाडटा ते बीच बेल्टाक जे दिलेले बाबा लोगोन घातला तो इशू ओके, पूण आमच्या रानांनी गाडयो ज्यो नॉर्मल फायर आसा थंय वचना. सो करता तेन्ना तेजे ब्रॉड घेवपाचें ना स्पीकर सर, कित्याक नॅरो घेवपाक जाय, हें लक्षांत दवरचें. कित्याक डिझायन जर दिवना जाल्यार आमी बसोवन हांव दिवंक शकता, कित्याक 4x4 व्हेकल जे रानांनी वचूंक शकता, जे बिचार वचूंक शकता, ह्यो गोश्टी डिझायनान मातशें सारकें करचें, नाल्यार हाडून मागीर तो स्पेसिफीक जायना जाल्यार मागीर कांय यूज जावचें ना स्पीकर सर. सो म्हजें स्पीकर सर, आमचो आमदार निलेश बाब बाय प्रोफेशन इंजिनियर, त्या खातीर डिझायन करपाक ही इज दॅट वे एक्सपर्ट. कांय हरकत ना, हांव ताजी मदत घेता. अशा पद्दतीचे डिझायन्स ते आमकां लागतले तेन्ना आनी आमी ते करपाक शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन श्री चंद्रकांत शेट्टी डॉक्टर. Want to ask 5A question. Operation 5A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, जे उत्तरान जे म्हाका उत्तर मेळ्ळां पयलीं म्हणटा तें हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की मायनिंगाक तांकां इतले प्रॉब्लेम सुरू आसतना आमचो बिचोलीम ब्लॉक 1 मायनिंग सुरू जाला, लोकांक जॉबूय मेळ्ळा. थँक्यू फॉर दॅट. उत्तरान म्हाका एक कितें मेळ्ळां की ह्या ऑफिसान जे ओनर आसा लीज एरियेन तांचे डिटेल ना. म्हाका दिसता ह्या हावजान हांव एकदां 0 ओवर काडलेलें आनी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्लें की मुळगांव लांबगांव हे एरियेक जी लीज जागेन घरां आसात, देवळां आसात ती काडपाचें. आनी मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केल्लें की हायकोर्टाच्यान एफिडेवीट करून दिता. आतां उत्तरच दितना अशें दिलां की तुमच्या कडेन डिटेल ना, जाल्यार डिटेल ना जाल्यार तुमी कशें म्हाका तुमी हें करून दितल्यात. आनी ह्या हेचेर तुमी लास्ट असेंब्लीक म्हाका तुमी उत्तर दिलें, तुमी अजून पर्यंत कितें तुमी एक्शन घेतल्यात म्हणजे हे करून दिवपाक. कित्याक लोकांक अजून फियर आसा, फक्त कितें आसा लोक थंड आसात. सो ताचेर क्लियर करपाचें. स्पीकर सर, तांचो कन्सर्न आसा आमचें मायनिंग लीज जे ऑपरेट जाला त्या मायनिंग लीज ऑपरेशनाच्या भितर लोकांची घरां आसा आनी देवूळ आसा, परत तांचे मुळगांव आनी शिरगांव दोनूय कडेन. हांवें तांकां फ्लोर ऑफ द हावस, कारण ही एक केस हायकोर्टात चालू आसा, आमी फ्लोर ऑफ द हावस ऑलरेडी लीज होल्डर्स आसा तांच्या कडेन उलयल्या की ही जी एरिया आसा पळय न्ही ही एरिया त्या लिजाच्या भायर, कारण एकदां लीज ऑलमोस्ट दिले ते लिजाच्या भायर काडपाक
आमी गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही हे एफिडेविट दितले तांकां की आमी ही जी एरिया ती पूर्णता भायर दवरता आनी ताज्या खातीर तांच्यांनी म्हटलां की आमकां की त्या सर्वे नंबरांत कोण कोण खंयचे खंयचे आसा हें खबर ना. आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन एट प्रेझेंट डिपार्टमेंटा कडेन तेजी डिटेल्स जी आसा पळय ओनरांची ना. डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कन्सर्न सर्वे नंबरान कोण कोण आसा तेजी सगळी डिटेल्स हे आमकां सबमीट कर. बट मीन वायल आमकां 2 रिप्रेझेंटेशन आयिल्ली, एक मुळगांवच्यान आनी एक शिरगांवच्यान. तांच्या कडेन आमच्या डायरेक्टरान उलोवपाक सुरवात केलां, डायरेक्टरान डायलॉग सुरवात केल्ले आसा. तांच्यांनी बी सर्वे नंबर वायज दिवंक ना, बट दोनूय व्हेरीफाय करून विथ अवर डेप्युटी कलेक्टर जो दितलो आनी ते दिता तितके आनी तो एरिया डिमार्केट करून आमचे लीज होल्डरूय तशे इंटरनल मिटिंगेंतल्यान दे आर एग्रीड. बट ते कोर्टांतल्यान जर जालें आसत जाल्यार आमकां एकदम बरें जातलें की दे नॉट डू एनी ऑपरेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरियात आनी ते लीज तितके भायर दवरप. ताका आमी जें म्हणटा म्हणजे आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की खंयचेच घर खंयचेच देवूळ हे अफेक्ट जावचें न्ही आनी फ्रॉम द देवूळ टू म्हणजे समथींग कितले तरी म्हाका लक्षांत ना आतां कितले तरी मिटर्स पर्यंत तो पर्यंत ते अफेक्ट जावचे न्ही हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ते आमी एडिशनल आमी हायकोर्टात जे आसा पळय हे फायल करता. स्पीकर सर, तुम्ही आता मायनिंग सगळी सुरू केल्यात, तुमचे इंटेन्शन बरें आसा, सगळें बरें आसा, पण एकदा तुम्ही कंपनीक तुम्ही मायनिंग सुरू आता त्यांच्यानी 478 हेक्टरान सुरू केला, पण ते कंपनी कशें आसा ती बिझनेस करपाक आयिल्ली आसा, ती तुमची कितले पर्यंत आयकतली, तुम्ही लोकांचे कितें तुम्ही टायम फ्रेम कितें दितात म्हाका, हे सगळें करपाक तुम्ही कितलो मॅक्झिमम टायम फ्रेम सांगतात, सो दॅट लोकांक एश्युरन्स गावलो की ह्या टायम फ्रेमात 6 महिने 3 महिने 6 महिने वर सांगता. कंपनी ऑलरेडी मायनिंग सुरू केल्लें आसा, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक कशें आसा, कंपनी खुश आसा, सरकार खुश आसा, रॉयल्टी लोक खुश ना, त्यांच्या अजून लोकांच्या मनात भंय आसा, आमचे केन्नाय देवूळ वतले केन्नाय घर वतले, तो टायम फ्रेम सांगात. स्पीकर सर, हांव एक गजाल पयली क्लियर करता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, देवूळ आनी घर कोणाचेच वयचें ना. हाज्या खातीर सरकार जी गजाल करपाक जाय पळय न्ही तितके करतले. तांच्यांनी विचारल्या टायम फ्रेम, एट प्रेझेंट मॅटर इज इन हायकोर्ट, त्या खातीर आमी 100% लोकांच्या बरोबर आसा. तांकां जो कितें एफिडेविट ते फायल करपाक जाय बिहाफ ऑफ द पीपल गव्हर्मेंट वील फायल, आनी ते सरकारान लीज दिला तांकां, त्या खातीर फाल्यां सकाळीं म्हणजे गरज लागली आसत जाल्यार सरकार ताका इन्स्ट्रक्शन दिवन जी गजाल थंय लोकां खातीर करपाक जाय ती गजाल करतले. स्पीकर सर, म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. हांव एक क्वेश्चन विचारलेलो की डिटेल ऑफ कोणी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें मायनिंग करतना वेदांताच्या, उत्तर मेळ्ळां की कांयच कोणीच ऑब्जेक्शन फायल करूंक ना. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की जर कोणी ऑब्जेक्शन फायल केलें जाल्यार तुमच्या डिपार्टमेंटाक केन्ना कॉपी येता, कित्याक म्हज्या कडेन एक जे कॉम्युनिटी ऑफ बोर्डेचें लेटर आसा 8 तारखेक मेच्या तांच्यांनी फायल केला. तांच्यांनी इल्लिगली वेदांता कंपनीन भितर वचून ऑलरेडी सरफेस तांच्यांनी हे केल्ले 7 आनी 8 मे प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. जिरावर डॉक्टर जंगा शेट्टे तुमचेच पहिले फर्स्ट जिरावर. Just one urgent matter to the Honorable Chief Minister. कालच्या दिसा पासून अबाउट हे विद्या प्रबोधिनी जे पड इस्कॉला तेजे तूं कालूय दिल ना, आजूच मातशें एक स्पीकर सर कारण एकूच मिनिट. स्पीकर सर, त्यांचो इश्यू हांवेंनूय ऑनरेबल अपोजिशन लिडराक सांगला की त्यांचो विशय डायरेक्टरा कडेन म्हाजो डिस्कशन सुरू आसा. ते ऑलरेडी settle when what just speak. I think Honorable Rohan Bab is also in it. But स्कूल मॅनेजमेंट आणि पेरेंट्स यांच्या मदलो इश्यू हा तेच सेटल करपाक तयार करता. लाईट आणि फॅन ना काय ना सारखे मातशे केदो वतो जिरावर 2.0 आवर गायला कार्पेंटर इश्यू. तुम्ही ऍडमिट करूंक ना, ताजेर तो उलोवपाक शकना, ताका सांगात तुम्ही ऍडमिट म्हणजे हांगासर झिरोवर तुम्ही ऍडमिट करीत आसता तो भाशण करून मेकळो एकट्याचे जाले. आता झिरोवर तो दुसरो उलोवपाक लागलो. मेन्शन करा. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of people of Bicholim due to lack of street lighting on the newly constructed Bicholim bypass. Time and again the street light does not work, leading to very poor visibility and may lead to accident in heavy rain. Also, it is noted that as the CM had mentioned about appointing traffic constable at both the end of the bypass, please be vigilant on the Watadev Karapur side as there
was yet another accident observed 2 days back. नेक्स्ट श्री उल्हास वेकर. Noted speaker. I would like to bring to notice of the government that there is no maintenance being carried out the newly built Zariwada Sports Complex ground. Also, there are theft incidents reported at this ground. Speaker sir, वो ground sports complex माझ्या मतदारसंघातल्या दवल्ली हांगा व GICDCन बांधला जवळजवळ 4.5 कोटी खर्च करून गेल्या 5 वर्सांपर्यंत तो बांधलेलो आणि गेल्या वर्सा ऑनरेबल मिनिस्टरान हो उद्घाटन केल्लें. आयज तेजी परिस्थिती अशी जाल्या की तो ग्राउंड मेंटेनन्स करपाक तेजे कोण करना, पंचायतीक हँडओव्हर केला, पूण पंचायत म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना. तेन्ना तेजेर तुमी एक स्टाफ घालून मेंटेनन्स करपाक जावं सेक्युरिटी गार्ड्स घालपाक जाय. स्पीकर सर करपाक लायता. दिवपाक सोदता कारण हे GICDCन हो ग्राउंड बांदिल्लो आशिल्लो आनी आमचे कडेन ताका नातें कांयच ना. म्हजें एक रादर सजेशन आसतलें आदरणीय आमदाराक की जरी पंचायती कडेन जर फंड जर ना जाल्यार ताणें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक फंड प्रोविजन करपा खातीर रिक्वेस्ट करची आनी तें करून घेवचें कारण इट इज नॉट पॉसिबल अस इन मेंटेनन्स ऑफ दीस ग्राउंड. श्री विजय सरदेसाय. थँक्यू स्पीकर. Speaker sir, I want to draw the attention of the government that several groups from the state of Goa travelled on foot to Pandharpur, covering more than 250 kilometers. I urge the government to provide assistance to these groups through Social Welfare Department. Speaker sir, पयर हांवें फोटो पळयलो, मुखेलमंत्री पंढरपुराक पावलो, पूण तो म्हाका दिसता विमानान बी गेला आसतलो. लोक चलत वतात, 250 किलोमीटर चलून वारी वतात. अशे 21 ग्रुप आसात. स्पीकर सर, हांव मागतां की तांचे चड करून बेजीक सॅनिटेशन टॉयलेट फेसिलिटी नासता तांकां बिटवीन बेळगांव टू कोल्हापूर. सो हें फक्त मॅटर ऑफ कन्विनियन्स न्ही, पूण दीस इज अ मॅटर ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड डिग्निटी. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तांकां मॉनिटरी सपोर्ट दिवचो. हाजे पयलीं हज कमिटीक तुमी दिता म्हणून आन्सर मेळिल्लें आहा, तशें तुमी हांगाय दिवं येता आनी तुमी हिंदू पक्ष म्हणटात म्हणटकच तें दिवपाक तुमकां इजी जावंक जाय. स्पीकर सर, पावतकर परते येवपाक ताका त्रास जाता, सो एक ट्रान्सपोर्ट दिवचो. मुखेलमंत्र्यान डिक्लेअर केलां की भक्त निवास तो करता म्हणटा, पूण हें भक्त निवास करचे परस तें एक कॉन्ट्रॅक्ट जालो. हें तांकां करता, तांची श्रद्धा भक्ती जी आहा ती रिवॉर्ड करता आनी ताजे बरोबर सरकार आसा हें दाखोवचें. ना क्लियर स्टेटमेंट जाय म्हाका स्पीकर सर. उलयता म्हणटा जे विविध ग्रुप वतात तांकां गरज कसली लागतली ती माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन पळोवन वता. भक्त निवासाची योजना ही माननीय मुख्यमंत्र्यान ताचो हें केल्लें आसा. ताचे शिवाय तांकां एसिस्टन्स पळय हांगाच फक्त पंढरपूर न्ही, साईबाबाच्याय देवळान भितर वता आसतना खुबशे वतात, अयोध्येकूय वतात. आमी पळोवया खंयचे अयोध्येक गेले खंय खंय आसा. एक ग्रुप दिले नंतर आतां तुमी हांगा वतले खंय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ संगल आमोणकर कशें आसा ते पळयतात. नेक्स्ट. Speaker sir, attention of the House is drawn on the plight of the people residing in Goa Rehabilitation Board colony at Hillland Sada with regard to dilapidated condition of the building and its unit. As there is no maintenance of the unit being carried out by the Goa Rehabilitation Board. The ceiling of the units are leaking and falling apart. There is no proper water, sewage is overflowing, water storage tanks are open, etc. Further, the ownership of the unit need to be transferred in the name of the LOT. Step government intend to take in this matter. Speaker sir, हे जे JRB रावता तांकां मेन प्रॉब्लम आसा तो उदकाचो, तांकां उदक म्हणटा तें मेळना. स्पीकर सर, हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष, कित्याक चेअरमॅन जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन आसा राजेश फळदेसाय, हेजेर ऑलरेडी येवन सर ते इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, बट अजून पर्यंत हेजो सोल्युशन अजून पर्यंत जावना. I will speak to the head of the department and get it done. Attorney Costa. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of parents and general public about the possible closure of government primary schools have increased due to the recent shutdown of almost 36 government primary schools over the last 2 years. What steps does the government take to respond to this situation? Speaker sir, 30 आणि 100 स्कॉलां प्रायमरी स्कूल्स बंद पळय गोंया 36 100 तुगे मतदारसंघांय म्हगे मतदारसंघात 2 एशकोन लास्ट 2 years. This year 20 to 24
25 and 22-23 11. So Speaker sir, कित्या लागून बंद पडे ही स्कॉलां म्हाका सुद्दां सरकार हेजेर कांय नोंद घेयना. 35 स्कॉलां बंद पडे इन लास्ट 2 years प्रायमरी स्कूल्स. एडेड स्कुलांनी भुरग्यांक घालपाक सुरवात केली आणि बर्थ रेट जालो प्रायमरी स्कुलां बर्थ रेट कमी जाला. ताळपोत्र गायलो बर्थ रेट कमी जाला. ताका लागून पेरंट्स बर्थ रेटूय कमी जाला. बर्थ रेट कमी जाला. Because sir, fear and anxiety in the minds of all the apprenticeship under the Chief Minister Apprenticeship Scheme who are posted in various government departments, as they will complete 1 year of their apprenticeship, and in absence of any other regular job alternative, will lose their livelihood. It is requested that extension of 1 year may be granted to all those who wish to continue apprentice. Yes, so the कामाला लागला ते आता भायर पडटले तांकां आनी जॉब ना. आता वन स्कीम स्पीकर सर, तो अप्रेंटिसशीप स्कीम ही स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत एका वर्सा खातीरूच केल्ली सुरवात आनी ती हांगा न्ही पूर्ण देशभर आसा. अरे ही जॉब न्ही तो ट्रेनिंग वर्क कल्चर तांच्यांनी जॉब करपाचो दुसरे कडेन. जॉबांत मेळना आनी काय ना. श्री कृष्णा साळकर. Speaker sir, people of Vasco constituency facing problem due to constant shortage of water supply. I would like to bring to the notice that the overhead tanks of Vasco constituency and around are linked to the water supply, need urgent attention and require maintenance repairs. People staying nearby tank at New Wadham residents fear that the cement keeps falling. It requires cleaning. It has been understood that many years past, no cleaning has been done. People here are saying it has been dirty. Speaker sir, उदकाचो प्रॉब्लेम शॉर्टेजाचो प्रॉब्लेम वास्को आसा. फोन तांकां डिपार्टमेंटाक केलो जाल्यार डिपार्टमेंट म्हणटा लायटी खातीर कितें तरी प्रॉब्लेम. स्पीकर सर, इट इज नोटेड कारण पावसांत खूब मोठ्या प्रमाणात लायट वयता. लायटीकाराक विचार म्हणजे तो कारण तें आसा. पावसान सर शॉर्टेज जातकूच लोकांक आनी परत अशें म्हणू नाका उदीक भायर आनी भितर मेळना. ना 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 उदक आसा. तुमी मातशें कोऑर्डिनेट करून जाता इतलें करता. जी चारोलकर. Fear and anxiety in the mind of people of Goa as they witness tourists and local swimming in the abandoned quarries. Despite the government ban, the authorities have failed to fence these quarries. Such has made it easy for people to access these dangerous areas. The immediate step government intends to take in this regards. Yes. स्पीकर सर, क्वॉरीनी कोणी देवचे न्ही हे आमी पयलीं क्लियर केला. थंय बोर्ड लावपाक सुरवात केला आनी तांकां आतां फेन्स करपाक तुज्या थंय आसा ती एक लिस्ट कर आनी डेप्युटी कलेक्टराक दी. तांकां फेन्स करपा खातीर सांगलां. अंदू प्रोसेस सुरवात जातलो. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री शंकर बामणकर. अपलोड केलं. मांडलं प्रेझेंट केले. नेक्स्ट सर तुम्ही उलयात. माननीय सदस्य बाब संकल्प बामणकराक एक कॉलिंग अटेन्शन मांडला. पूण तातूंत काही प्रॉब्लेम्स आसा. एक म्हणजे ही सेज दॅट इट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. डिलॅपिडेटेड कंडिशन जर आसा दॅट हॅज टू बी प्रूव्ड फर्स्ट. आणि ना रिप्लाय ना हांव ती ना. डिलॅपिडेटेड कंडिशन जे आसा पळय ते हांव वाचपा जाय अशें ना. आन्सरूय दिले आतां आणि ते पयलीं प्रूव करपाक जाय. सो लेट सोसायटी गो टू द करेक्ट फोरम टू प्रूव दॅट इट इज अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन. आणि त्या नंतर ताका कितें जाय पळय ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आसा चेअरमॅन आनी हे तांचे मार्फत जातलें. प्रश्न कॉलिंग अटेन्शन मांडला तांणी. इट इज इन डिलॅपिडेटेड स्टेज म्हणटा तो. इफ इट इज इन डिलॅपिडेटेड स्टेज जाल्यार इट हॅज टू बी प्रूव्ड बाय समवन. रिप्लाय दिला मिनिस्टर. एक मिनिट मिनिस्टर, तुम्ही हे आन्सर जे पळय न्ही आत्ता जर तुम्ही दिवंक ना अपलोड जर करूंक ना आसत जाल्यार तुम्ही हे आन्सर मागीर दियात. ना अपलोड करूंक हांवें विथड्रॉ केला ते. अशें सांगात की तुम्ही आत्ता विथड्रॉ केला हाजे आन्सर तुम्ही मागीर करता. इतकेच. तांच्यांनी विथड्रॉ केला तुका परत एकदा तेजे आन्सर ते फुडल्या हेका जे आहा ते मांडटले. इतकेच. इट इज अगेन पोस्टपोन. कॉलिंग अटेन्शन again postpone it is. Prevent sheet. Prevent sheet. Calling attention.
It is not. Now it is postponed. It is postponed. Reply dil na. Reply dil na. That is because sir, he is the most senior member. He should circulate the reply if he wants to answer. It is not uploaded also. Why it is withdrawn? So my postpone dal no. One minute. Withdrawn. How can you withdraw? He has to withdraw. Let me clear. Uncle Bab has to withdraw. How can you withdraw? He has not How withdrawn. withdraw करना ऐक तरी मुझे हमें आन्सर विड्रॉ केला रे दिल्ले त्यांनी आन्सर जे दिला मिनिस्टर ते विड्रॉ केला तो परत आन्सर दितलो बिकॉज पोस्टपोन आन्सर जे लोड केला ते विड्रॉ केला कित्याक विड्रॉ केला इट इज अ डिलॅपिडेटेड स्टेज म्हणटा इट इज डिलॅपिडेटेड स्टेज How can you explain how? ऐक मरे तरी माननीय मंत्री ऐक मरे तरी आन्सर मागीर डिलॅपिडेटेड ऑलरेडी प्रूफ झाला सर ऑलरेडी इन्स्पेक्शन झाला नेक्स्ट Pramin Shet. Because attention of the House is drawn to the fact that most of the Kazan field have thick mangroves and are left fallow. Also, bunds and sluice gates are badly maintained, resulting in flow of saline water. The steps government has taken to restore Kazan fields back to the paddy cultivation. Revenue Minister. Yes, sir. The management of the sluice gates and the repairs and conservancy of the bunds by tenants associations are governed by the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Rules 1975. According to these rules, the managing committee of the Tenants Association is responsible for the conservation, maintenance and repairs of bunds, embankments, ridges and sluice gates. This includes taking all necessary steps for these tasks and preparing estimates for repairs and maintenance. Inspections and directions. Upon receiving complaints about repairs and maintenance, the Mamladar of the concerned taluka, along with the Talati of the village, conduct an inspection. They issue necessary instructions to the managing committee to prepare estimates to repair and maintenance through the Soil Conservation Division. Government's role in repair and maintenance. The government under the Goa Agriculture Tenancy Act 1964 and Rules 1965 has entrusted the Goa Soil Conservation Division with the repairs and maintenance of notified protective Kazan bunds. The assistance is provided under the following patterns. Category 1, repairs, maintenance of notified Kazan bunds. Tenants Association beneficiaries willing to carry out repairs work on their bunds are provided with estimates. The government contributes 50% of the expenditure paid as per the procedure laid down. Category 2, major repairs. Bunds requiring major repairs beyond the financial capabilities of Tenants Association beneficiaries are generally carried out at 100% initial cost by the government. The government then recovers 50% of the expenditure at 6% interest over 10 annual installments. Category 3, remodeling of embankments. Work of remodeling verified protective Kazan bunds are undertaken as per 90-10% scheme approved in 2003 to 2004. The government recovers 10% of the expenditure in 10 annual installments. Tenants Association or 10 or more beneficiaries, if the association does not exist, are eligible under this pattern. The existing clay bunds are made structurally stronger using an improved design to minimize recurring maintenance cost. Amendments to Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Rules 1975. Given the numerous complaints regarding field inundation and losses faced by farmers and the concerns raised by various honorable MLAs in the Goa Legislative Assembly, the Revenue Department has amended the rules. The amendment were published in Official Gazette dated 14/3/2024 under the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Amendment Rule 2024. Key amendments include
Updating tenants list. The rules now provide a detailed annual schedule for updating tenants list to address failures in updating by managing committees. Penalty for misappropriation. The Mamladar is now empowered to impose fines for misappropriation and recover the misappropriated amount and fine for the concerned officer bearing after a summary inquiry. Financial controls. The rules limit the managing committee's ability to withdraw funds without the Mamladar's signature to 25,000 per month per association. World Bank assisted proposal. Based on inputs from the Agriculture Department, the Goa State Biodiversity Board, through its climate change cell, has submitted a World Bank assisted proposal to the Department of Economic Affairs. The project titled Climate and Disaster Resilient Greener Goa adopt a multi-sectoral approach including clean energy, green tourism, green economy and disaster risk reduction for sustainable growth with governance. This project includes financial components for restoring outer Kazan bands, bringing together multi-sectoral investment and leveraging other climate finances. The government is giving active consideration to agriculture policy, including the issue of contract farming. Once this is finalized, most of the issues related to cultivation of agricultural land, including Kazan land, are expected to be resolved. Conclusion. These comprehensive steps demonstrate the government of Goa's commitment to restoring Kazan fields back to productive paddy cultivation while addressing environmental concerns and ensuring sustainable agriculture practices. The amendment to the rules and the introduction of targeted schemes and projects reflect a proactive approach to preserving and enhancing the unique agriculture heritage of Goa Kazan lands. Speaker sir, I am very much thankful to the government कित्याक खाजन शेतां प्रिजर्व करपाक लागून जे आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमचे गव्हर्मेंट करता ताका लागून हांव सरकाराचे आभार मानता. आतां जे मिनिस्टरान आन्सर दिल्या भितून सगळें सांगलेलें आसा की आमी कशे पद्दतीन आमचे सॉयल कन्जर्वेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शेतकारांक हे खाजन शेतां पिकोवपाक हेल्प करता. पण मेन कन्सर्न जे आसा हाचे कॉलिंग अटेन्शन हाडपाचें, जे मॅनग्रोव्स प्लांटेशन जे शेतान जाता ते हाडपाक लागून आनी शेतां परत पॅडी फील्ड कल्टिवेट करपाक लागून जे त्रास शेतकारांक जाता तेजेर एक पॉलिसी मॅटर करचें पडटलें, पॉलिसी फ्रेम करची पडटली. नाजाल्यार कितें जाता स्पिकर सर, जे मॅनग्रोव्स एक्चुअली आसपाक जाय ती बांदाचेर आनी बांद प्रोटेक्ट करपाक लागून, सी शोर प्रोटेक्ट करपाक लागून हे मेन तेंचो यूज जाता. पण आयज तीच हळू शेतांनी येता आनी शेतांनी येयल्या नंतर पॅडी फील्ड कल्टिवेटेड करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. म्हणून ज्या जाग्यार ही शेतांनी वयता थंयसर ती कशी स्टॉप करची हो म्हाजो प्रश्न आहलो. आनी हेजेर स्पिकर सर म्हाका दिसता एक गव्हर्मेंटान पॉलिसी फ्रेम करची पडटली जेणे करून जी कल्टिवेटेड एरिया आसता आमची खाजन शेताची थंयसर जर ती मॅनग्रोव्स गेली जाल्यार शेताची एरिया सगळी काबार जाता. म्हणून हो एक व्हडलो भंय आहा, फियर एंड एन्जायटी आहा सगळ्या शेतकारांच्या मनान की कल्टिवेशन जर आतां आमकां परत करपाक जाय जाल्यार आनी ही मॅनग्रोव्स प्लांटेशन जी शेतान वयता ती कशी स्टॉप करतलो हें म्हाजें कन्सर्न आसलें. तर स्पिकर सर हांव मागता सरकारा कडेन की एक खंय तरी ही मॅनग्रोव्स प्लांटेशन जी शेतान येता ती स्टॉप करपाक एक पॉलिसी फ्रेम करची पडटली. स्पिकर सर. Nilesh Kabral. I rise to be part of the discussion of the calling attention moved by my colleague Shri Premanand Sheth regarding Khazan fields having thick mangroves and our left fellow. Speaker sir, Honorable Minister has given a comprehensive answer. But I think the basic problem today, Speaker sir, is not addressed in this comprehensive answer. The first is he is referring to the 1975, the Tenancy Act,
1975, where the discharge is a joint responsibility with the tenants. That is the act what he is referring to. And then he has given that, basically the answer to that. I don't know how much he has recovered of the initial cost given by 100% by the government, 50% recovery with 6% interest. I don't know how much he has recovered. I don't want to know that. But I am sure that he must have not recovered 1 rupee also. Speaker, sir, we have to look at a holistic position. What he is facing there in his part, we are also facing in our part. We also have rivers, we have salinity which is coming inside. The basic problem, Speaker, sir, is because in the olden days, the bunds were maintained by the people who used to grow the field. And when these fields were being grown, they used to have a continuous walk on the fields where the salinity of the water which should not go inside. Even a small crab which used to make a hole, they used to go and plug it manually by themselves. Now over the time, the 75 Act which was done, that time those people were there, Speaker, sir. Today, now because of some people who are not maintaining the bunds, some people who are interested to the fields are also suffering. I think we have to look at a holistic angle of this this joint responsibility of tenants rules 1975. He has done some modification of giving money, that is okay. But Speaker, sir, we have to look at a holistic angle. Number one, why? I'll just say, Honorable Minister, is because the bunds are not maintained, that is why saline water goes inside. Speaker, sir, if you give little water to mangroves, they grow within a span of few days and a few months to a level, then CRZ will come and map it and they will say these were not fields, these are mangrove fields. So this is the contention, Speaker, sir, where everybody has a problem. So we have to find a logistic conclusion, because today tenants, if you go to see, are not maintaining the bunds, which everybody knows. Show me one, maybe 1 in 100 will be maintaining these bunds, these sluice gates, which affects, Speaker, sir. So my request to Honorable Minister is please do look into this. Bring the system into the modern outlook of what is happening right now. Because the bunds are towards the rivers, and because somebody who is not maintaining the fields inside get inundated and they get into mangroves. So this cultivation, even if I want to do, I cannot cultivate because somebody has faltered. So there is always a fight, Speaker, sir, that there is a problem, who will maintain it. Tenants associations are not functioning. You can give me details of all tenants associations which are functioning. It is not possible, Speaker, sir. I think holistically we have to look at it. Just a blame game and the answer is not going to happen. We have to look at it to see the problem is solved. Because entire Goa we are having problems like this, Speaker, sir. The sluice gates are not maintained. Whether the tenants are maintaining, WRD department is a big department today. That time it was not there in 1975. It was created subsequently. I think we have to re-look at and give it to them to look after our fields so that people can grow these fields when it is required, Speaker, sir. Speaker, sir, खाजन म्हणते खूप इम्पॉर्टंट. आज सकाळी जेन्ना आमी डिस्कस करताले तेन्ना होच इश्यू आशिल्लो. खाजन म्हणटा ते मोस्ट थ्रेटन्ड नॅचरल इकोसिस्टम गोंयचो. स्पीकर सर, एक केळकर म्हणून म्हजो हें आशिल्लो डायरेक्टर. जेन्ना आमी हो इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट प्लॅन हाडूंक सोदताले, प्लॅन आशिल्लो की 500 हेक्टारूच आमी घेवप वर्साक म्हणून. गेले 30 वर्सांत 4000 हेक्टार काबार जाल्ले आहा. डॉक्युमेंटेड 18,000 हेक्टार खाजन जमीन आसा म्हणून म्हणटात. स्पीकर सर, 18,000तली 4,000 काबार जाल्या. 5% ऑफ द जॉग्राफिकल एरिया इज ऑफ खाजन. लँड म्हणटा ती इज अ स्कॅर्स कमोडिटी. We cannot afford to lose this land and get it submerged under saline water. Speaker, sir, वो खाजन इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट प्रोग्राम म्हणतो जो आहा तो रेव्हेन्यू मिनिस्टराचें काम अशें न्ही. तें इंटर डिपार्टमेंटल चड करून तें एग्रीकल्चराचें. सो हांवें आतां हांगा उलोवप तें सारकें जायना. पूण स्पीकर सर, एक इशू असो आहा की खाजना मॅनेज जायना, आनी मॅनेज जायना म्हणून लोक आतां खूब कडेन अशेंय जालां की सांताक्रूज एक खाजन, ताका सनद दिली, आसाच खाजन पूण सनद दिली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान. ती कशी दिली? ती हायकोर्टान मॅटर आहा. खाजनाचे जमनीक कन्वर्ट केली आनी कन्वर्ट करून ताका सनद दिली. स्पीकर सर, सो हांव मागता की हो ड्राफ्ट खाजन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा तो GCZMA कडेन नोटिफाय जावपाक आसा, तो कितें तो तुमी सांगचो. आनीक एक इम्पॉर्टंट स्टेप, स्पीकर सर, म्हणटी खाजन म्हणटी 5 झोनांनी इन टर्म्स ऑफ सॅलिनिटी ते हें करूंक जाय, डिवायड करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता खाजन प्लॅन जो आहा हॅज टू बी डिसायडेड बाय पीपल हू आर एक्सपर्ट्स. अशें हांगा बसून तें स्पीकर जावचें ना. एक स्पीकर सर, सांतिस्तेव अशें एक आहा की एक 3rd विजन ग्रूप म्हणून आयला, ते खाजनाच घेवपाक लागल्या.
तातूंतय भंय लोकांक जाला की बाबा एक खाजना घेवन कितें करतले आनी कित्याक थंय त्या अळसांदे कल्टिवेशन स्टार्ट केल्लें आहा. दे हॅव स्टार्टेड डुईंग इट. म्हणटकर इश्यू असो जाता रिपेर ऑफ बंद आनी माणूस म्हणटा ती हाजे बोवाळान खाजना काबार जाल्या, खाजनाची शेती काबार जाल्या आनी सरकारा कडेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन जाय जो प्लॅन चड एग्रीकल्चर आनी कमी रेव्हेन्यूचो हें कोऑर्डिनेशनान तांणी करूंक जाय. श्री रुजा फर्नांडीस. स्पीकर सर, आमच्या ऑनरेबल प्रेमानंद शेटान एक बरें रेजोल्युशन हाडलेलें आहा काजार लँडाचेर. कितें जाता स्पीकर सर, जेन्ना टॅनंट एसोसिएशन तेंचें काम आसता बांद सांबाळपाचें आनी हे कशें सांबाळटा जेन्ना मानश्यो आसता ते मानशेची पावणी करप आनी ते पयशे तेणी हे बांद घट करपाक ते यूज करता. मात जाता कितें जे बांद आतां मोडलेले आहा चड मोडलेले तेंकां ते पयशे पावना. आनी मेन इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम म्हणजे बांद जे बांदाचेर जे मॅनग्रोव जाता ते म्हणटू बांद घट करपाक बरें. जे बांद मोडलेले आसता त्या थिंगासोर मॅनग्रोव तो जाले जाल्यार थिंगा कशें बांद घट करपाचें. आनी थोडे लोक शेतां रोयता, थोड्या लोकांच्या शेतांनी मॅनग्रोव जालेले आहा. मात जे लोक शेतां रोयता मॅनग्रोव ना थिंगासोर तांकां फॅसिलिटी मेळोंक जाय आनी ह्यो फॅसिलिटी मेळोवपाक हे बांद घट जावंक जाय. आनी दुसरें कितें जाला जे बांदा उदकाचे वाव आसता हे उदीक येवपाक भितर आनी भायर ते पुरवलेले आसता आनी तेतूनय भितर मॅनग्रोव जाल्ले आसता. आतां हे वाव कशे लिंप करतले, कशे यूज दितले, ताका लागून गोवोरमेंटान हे इम्पॉर्टंट हे प्रोविजन काडूंक जाय की जे वावांचेर मॅनग्रोव जाता आनी मोडलेल्या बांदाचेर जाता हे इम्पॉर्टंट कट करपाक गोवोरमेंटान फूल सपोर्ट दिवपाचो. थँक्यू. स्पीकर सर, हे प्रॉब्लम आमकां वेर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी फेस जाता. एरिया आमच्या वेर्लीक मुशेर जावं कुडबणा आमकां जाता हें फकत स्विस गेटान लागून ह्यो मेंटेन आसनात आनी ज्यो आहाय त्यो सारक्यो डिजायन फंक्शन जायनाय. हांव मागता जेन्ना पोती करताय तेन्ना जे कॉन्ट्रॅक्टर करता ताका ती नॉलेज आसपाक जाय त्यो बांदपाची. त्यो हांव मागता आमच्यो रिपेर करच्यो आनी जें उदक सगळें भरोन शेतां पिड्या जाता ती सारवार करची म्हणून. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, these Kazan lands, as was rightly pointed out, they shetkar kotale along with the batkar. It can be a private batkar or it can be comunidades. But now with the agricultural tenancy conferring rights on the tenants, there is no fund also in their money, in their pocket. There are two ways band samkotat. One is if it's a notified band, it goes to the agriculture department, and non-notified goes to the WRD. But agriculture department band samkotat tenna, they collect money from the tenant. Ek percentage asa, at least 10% kit kattat tinga. And if the band cost at least 1 crore for repair, they collect 10 lakhs. Shetkara ko push nahi hai. So my request is that see whether some wire media can be found out, so that we can help this. Two bands of ours which require immediate repairs. I'll just सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. Two bands of ours which are immediate repairs is our Golzue band in Korzue. Tender kadlolo, but there was no bidder. So I request they kindly complete the process. And the other one was Moira Atafondem band, which tender was there, but then they said finance, there was no money more. Much I request that kindly take up these two. Sri Alex Lawrence. स्पीकर सर, बांदा म्हणल्यार आमगे सगळे शेतकार हांव सदां असेंब्लींत उलयतां जे शेतां रोयताय थिंग बांद तेंगे पयलीं सारको रे म्हण टेक अप दॅट वर्क फर्स्ट. कोण शेत रोयताय थिंगा आय हॅव सीन ऑल ओवर बांद गेले आनी शेत रोयनाय. हांव 3 पॉयंट हांवें बरे रेस केले आमगे ऑनरेबल मेंबर बाब रुडॉल्फान. एक म्हणलो तेणें कितें म्हणलां मॅनग्रोव आहाय ते बांद सांबाडटाय सारकें खबर. मॅनग्रोव ना जाल्यार तो बांद सारको दोन वयता. सेकंड पॉयंट ओड आहाय ते ट्रेडिशनल वॉटर उदका वाट आहाय त्यो तीन मॅनग्रोव जाले. सो मुगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक आयडेंटिफाय एंड मेजर ईच एंड एवरी मॅनग्रोव. सी एक तेंपा बाब विजय जातलो मिनिस्टर, एक तेंपा विश्वजीत जातलो, की सगळे एक तेंपा बाब जातलो बाब मनसरात, बट केलो उरतलें. नो वन कॅन स्टॉप. कोण शेतां शेतां बिल्डींग घाता, कोण मॅनग्रोव शेतां घाता तें स्टॉप करूंक जाचना. कितलें केलें म्हूण कोण कितलो बरो येवन फकत देव येयले आनी साल्वा जावपाक शकता. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें हें जोतर मेज ना आनी प्लॅन काडना आनी सारक आयडेंटिफाय कोन्ना वाटो एज वेल एज बांद
उदका हें आमगे कुर्त तशें जालां कोण एकल्यान एनकरेज केला हूंय एनकरेज केला सारको हिंदू कॅचमेंट एरिया तुगे सारको पड उदका कॅचमेंट एरिया आहा तीन तूं चोक म्हणटाय तो तीन एनकरेज केला आनी आमगे गव्हर्मेंट आहा तो आय विल रेज इट इन द डिमांड्स सो टील सच टायम you don't measure it, put it on plan. What is the area, what is Harzan area, जाल्यार all purpose is defeated. मागीर तुगे येतोलें सारको करपाचें बट तूं तर सारको करतलो म्हूण तेंक एस जाय तें करून दितालो purpose is defeated. First look into this thing is my request. सर हांव घुसपाय नासतना पॉयंटार मिनिस्टरा कडेन एक क्लॅरिफिकेशन आनी आय वॉन्ट सम क्लॅरिटी फॉर ऑल ओवर गोवा. Khazan fields have got thick mangroves because band was not protective. म्हणजे मॅनग्रोव आतां खजाना वाडले आतां आमकां शेत रोवपा जाय पूण तीन मॅनग्रोव जाय जाल्यार आमी कितें करपाचें कित्याक मॅनग्रोव कातोल्या क्रिमिनल ऑफेन्स यू आर गोईंग टू गो इन कोर्ट लायफ टायम. मिनिस्टरान मॅनग्रोव कातल जाल्यार मिनिस्टरा सस्पेंड करपा जाता काडपा जाता मिनिस्टरशीप. एनी मिनिस्टर इन दीस असेंब्ली इज alleged that he has cut any mangroves in his property, then teka hinga ministry काडपा जाता सारकें. जाल्यार आमी आज कित करपा जाय? कॅन वी रिप्लांट दीस मॅनग्रोव्स? शेतां जरी तर मॅनग्रोव जाले झाड जालें मोटेली कॅन वी रिप्लांट इट एज पर द लॉ? इफ येस तूं कित करूं शकता? ऑगस्ट 7th जाच पयलीं तूं कितें सांगतलो हावजान तूं हे मॅनग्रोव शेतां जालो आय थिंगा आमकां शेत रोवपा जाय ती कातोरपा जायनाय इलिगली आम कातोताय आनी इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. मागीर आम सांबाळपा भोंवता एकमुखार. सो कायद्या प्रमाणे हे मॅनग्रोव जरी तरी रिप्लांट करपा जाय. ऑल मोठे रूप ते आतां मॅनग्रोव्स हो पॉयंट ब्लँक आन्सर गोंयां जायो आज. सो देन ओन्ली वी आर फायंडींग अ सोल्युशन. ना जाल्यार हिंगा तिंगा घुसपातले डिमांड जावं उलोवपा हेजेर बट हेजेर आज क्लॅरिटी दिवची. श्री एंथनी वाज. स्पीकर सर, आज आमचे कॉलिंग एटेन्शन आमच्या कलिगान रेवंत शेट्टीन हाडलेलें आसा जे आमचे काजल लँड जे आमचे कोर्ताली जे आमचे काजल लँड आसा जे आमची पोंय आसा हांगासर आमचे सायडीन जायते मँग्रोव्ज बी जाल्ले आसात. मँग्रोव्ज जे आमच्या शेतानूय पावले आनी मँग्रोव्ज आमची जी पोंय आसा थंयसरूय पावला आनी जी पोंय जी आसा ती सर स्पीकर सर ती सारकी डिसिल्टींग जावपाक जाय आनी जर तरी डिसिल्टींग जायना जाल्यार आमकां शेतकारांक भरपूर प्रॉब्लम जाता. हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन जे डिसिल्टींग करून जी आमचे मँग्रोव्ज आहा तेवूय आमचे कशे ना जावपाक जाय वो क्लीन करपाक जाय हेवूय तेणी डिसिजन घेवचें. No, I'll just like to add. Speaker sir, this is a very serious issue. I would like to add, and with the sentiment जे बाब व्यंजन सांगला, हे mangroves जेन्ना जाता, it is an environmental issue, interdepartmental. I think you will answer as revenue minister, but agriculture minister is connected, environment minister is connected, chief minister is connected. Although you all are chief ministers of your own in your own portfolios, but I think it's better that the chief minister overall gives us a reply. Overall, if there is a survey, what is the future of these people? Speaker sir, there was a point which has been raised by a colleague, Mr. Vijay Sardesai. Rightly comes that point which has raised regarding the Kazan. It rightly comes under CRZ. So the government will collectively, through the Department of CZMA, explore the possibility of coming up with a good plan to save the Kazans. This is one. As far as mangroves are concerned, Speaker sir, government is in talks with Mangrove Societies of India, and we are trying to identify the varieties of mangroves which have entered into the Kazan lands. No, but that is a... No. या दिसांनी ते उणे झालेले आहात. Okay, no, we are in, see, we need to, it is directly nothing connected as far as to our department. It is a joint responsibility where agriculture department, we are only seeing here as far as the Kazan lands have been protected. Because we have got, we have got mechanism in place as far as Kazan land, and we are doing our level best basically to protect the Kazan land. Now, as far as these mangroves which have come into the, because of the breach of the Kazan land, now we cannot basically, rightly you said, we cannot basically cut or replant this thing without getting some clarity as far as the Mangrove Society of India is concerned.
It is not. स्पीकर it is सर not हाका मदीं मदीं चोडोन येता मातशें बस. स्पीकर सर आनी कितें सांगपा जाय एड करपा जाय. It was 2 points only. ओके. स्पीकर सर आमी पळयता की खजान लँड ही रिवायव जावपाक जाय, शेत करपाक जाय, सगळ्यांचें इंटेन्शन आसा, बरें इंटेन्शन आसा. ताका लागून म्हाका दिसता आमी बी आहा पळय न्ही आमदार परत ZP सरपंच ह्या सगळ्यांनी इंट्रस्ट घेवप गरजेचें आसा. हांव रेजिनाल्ड उलयलो पळय न्ही हांव समजूं शकता ही इज अ ओन शेतकार आनी तो शेतकाऱ्यांक सपोर्ट करता आनी त्या पद्दतीन म्हाका खबर बाकीचेय करता बट तो डायरेक्ट शेतान देंवन करता म्हणटा तशें त्या ताका एप्रिसिएटूय करपाक जाय. एक बरी गजाल की आमकां म्हणजे खजान लँड जी आसा पळय न्ही ही जर आमी फक्त रिवायव करपाक जाय आनी तशी दवरपाक जाय म्हटल्यार जावची ना. ती कल्टिवेट करची पडटली आनी ती जर कल्टिवेट करिना जाल्यार तिजो परत एक ना एक दीस भितर मँग्रुव्ज जे आसा पळय न्ही ते जावपाक सुरवात जाता. हांवें पळयलां म्हणजे 2-2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडान निलेशान सांगला त्या प्रमाणे अवघ्या एका म्हयन्या भितर मँग्रुव्ज थंयसर वाडोवन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलेले आसा. त्या ती सरकार क्रोर्स ऑफ रुपीज जे आसा पळय न्ही हे बंद बांदपा खातीर म्हणजे नॉट ओन्ली द मानस बट न्हंयचे डायरेक्ट बंद बांदपा खातीर स्पेंड करता. सगळ्यांक खबर आनी करीत आसा. 1-2 गजाली हांव हेजेर सांगतलो. एक जे कोण सद्या खजान लायता त्या बंदाक प्रायोरिटी दिवप आनी ते बंद जे आसा पळय न्ही पयलीं करप. त्या खातीर एग्रीकल्चर, WRD, रेव्हेन्यू ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाक घेवन म्हणजे खजान प्लॅन जो आसा पळय न्ही वो फायनलायज करपा खातीर घेता. जे पयलीं कल्टिवेट करता तांचे बंदाक पयलीं दिवप आनी तेंचें शेत जें आहा पळय न्ही ते एट प्रेझेंट प्रोटेक्ट करप. सेकेंड फेजीत कोण जे रिवायव करपाक सोदतात तेज्या खातीर तांकां सपोर्ट करप हे सेकेंड फेजींतल्यान करता. आनी तिसरें आमी टोटल आमी म्हटलां तशें सगळी लँड परत एकदां म्हणजे रिवायव करपा खातीर कारण खूब मोठ्या प्रमाणात खजान लँड आसा आनी परत आमकां ते एग्रीकल्चराच्या सकयल कारण कितलेशे आमी पळयता की लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर जर आतां येतना तसो बोरी पुला वयल्यान जरी पळयलो आसत सॉरी बोरी न्हू आमच्या बाणास्तारी ब्रिजा वयल्यान पळयलो आसत जाल्यार कितलेशेच लँड बेश्टे ओसाड पडला. कितलींशींच वर्सां जाल्यार आमी पळयता उदीक थंय खारें येता आनी वता म्हणजे थंय पिसिकल्चरूय ना आनी एग्रीकल्चरूय ना. ताजेर कितें तरी पॉलिसी म्हणून आमी येवचें पडटलें आनी दीस इज अ हाय टायम. करता तो ते करता हांव ताकाच लागून सांगलें म्हणजे पिसिकल्चर सुद्दां जरी करपाक जाय आसत आमी अशें म्हटलें म्हणून जायना. ते एकदां कितें खारें उदीक भितर येयलें म्हणून परत शेत रोवंक मेळचेंच ना. दॅट इज ऑल्सो रॉंग कन्सेप्ट. तुजें आतां उदक तुवें वोदो मांडलो लोटली ते येयल्ले पळय न्ही तेंचें म्हणणें आमी दोनूय करता. आमी पिसिकल्चरूय करता आनी एग्रीकल्चरूय करता. ताच्या खातीर तेजेर आमकांय कितें तरी सगळ्यांनी इनपूट दियात तेजेर पळयता हांव. दुसरें कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग बील हें हाडचें पडटलें म्हणजे कॉन्ट्रॅक्च्युअल ना पळय ताका सांगता कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग बिलूय हाडटा. आमचें इंटेन्शन क्लियर आसा आनी कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग बील काय बरो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो कसो काय मूव केलो ना ताणें. हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर रोहन सारको तेन्ना बरो फ्रेंड आसलो खंय कांयच जायना. म्हणजे दोगूय फ्रेंड आसून हाडपाक पावले ना. तूं तशें करनाका स्पीकर सर. हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जर लॉ हाडटा तूं जाल्यार तूं सारकें तें स्पीकर सर एक क्लियर हे असेंब्लीन विचार करून एट द टायम ऑफ एग्रीकल्चर डिमांड्स तूं आमकां सांग एक्झॅक्ट प्लॅन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हाडपाक कितें करतलो तूं. तुज्या हेवटेन येवन जर हाडचें पडटलें तशें हाडुया स्पीकर सर. पण हाडुया ते एकदांचे स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्च्युअल. आतां आनी एक आयलें 19(2). एक मिनिट कितले मिनिट तुमकां आयले एक 2-3 मिनटां 5 मिनटां सभागृहाचें कामकाज 5 मिनट. स्पीकर सर त्या खातीर कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग बील एग्रीकल्चर पॉलिसी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्योय सगळ्यो गजाली एका इम्पॉर्टंट आसा. त्या खातीर 3 डिपार्टमेंट लागता म्हणून म्हणजे GCZMP प्लॅन जो आसा पळय न्ही हो तेणी जो सांगलो पळय न्ही तो प्लॅन एकदांचो सांगात म्हणून. इट इज 2011 and 2019 हेकाय कोरिलेट करून हे सगळे परत एकदां रिवायव करून खाजन लँड रिवायव करपाक. बाय द वे ते प्लॅनान खाजन म्हणटे उतारू ना. GCZMP 2019 प्लॅनान खाजन म्हणटे उतारूच काडलें. ते अजून आमी 2019 प्लॅन जो आहा पळय न्ही तो आमी 2011 प्लॅनाचेर आसा. 2011 प्लॅन सध्या एक्टीव आसा. त्या 2019 प्लॅन आमी अजून करूंक ना फायनल करूंक ना. ड्राफ्ट धाडला फक्त. ओके त्या खातीर तोय करता आसतना आमकां खाजन लँड जी आसा पळय न्ही हें करता. दुसरी गजाल ही एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करूंक मेळची न्हू म्हणजे अजुनूय म्हणटा त्याच खातीर आमचें एग्रीकल्चर बील जी आसा पळय आसा तुवें सांगल्या ती केस हांव चवकशी करता. कितें जाल्या ती खाजन लँडाक कोणी सनद दिल्या पळय न्हू ती चवकशी जी आसा पळय न्हू ती करता स्पीकर सर. आनी हे ऑल एक्ट कन्सिडरींग टेनन्सी एक्ट 1975 आसतलो किंवा बाकीचे सगळे हे कन्सिडर करून आमकां खाजन लँड प्रोटेक्ट करपाक जाय. हाजेर सरकार
सिरियस आसा आनी सरकार जे आसा पळय न्हू ते करतले. ऐक हे पळय हांव मँग्रोव्ज काडून उडयता म्हणून सांगूं शकना. परत प्लांट करू शकता. कॅन यू रिप्लांट केन्ना कोतलो कित्याक कातो जाय न्हू जाल्यार. ऐक ते तुका जे आमच्या मिनिस्टरान जे सांगले पळय न्ही आमी मँग्रोव्ज सोसायटी जी आहा पळय न्ही ताज्याय कडेन उलयता आयडेंटिफाय करतात. एक डेडलायन घालपाक जाय कित्याक सरकारान तूं मेल्या कितू तेंप जालो हें अजून आयडेंटिफाय कोताय थिंगाय तुमी 2 वर्सां आनी तेज्या पयलीं टर्मू तेन्ना मॅनग्रोव्ज आसो न्हय. 2 वर्सां जाली म्हटलें आतां नवें सरकार येवन. ओके येस. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.